Praise Lord. Praise the Lord. Ergan tuka sumya Jesu. Hoglap tuka sumya Jesu. Stuti tuka sumya Jesu. Stuti tuka Vandan tuka sumya Jesu. Vandan tuka sumya Harsitan tuka sumya Jesu. Harsitan tuka sumya Mahimman tuka sumya Varnitan Jesu. tuka sumya Jesu. Yesuve stotra. Yesuve stotra. Yesuve stotra. Yesuve stotra. Yesuve namana. Yesuve namana. Yesuve namana. Yesuve namana. Yesuve vandane. Yesuve vandane. Yesuve vandane. Yesuve vandane. Yesuve stuti. Yesuve stuti. Yesuve stuti. Yesuve stuti. Yesuve आराधने Yesuve आराधने. येसुवे आराधने येसुवे आराधने. येसुवे आराधने येसुवे आराधने. मोगळ भवन आणि बहिणींनो आम्ही देवाच्या घरांत आसां देवाच्या घरांत आम्ही देवा लागीं उलोवंक आयल्या दावीद ताच्या किर्तनांत ताच्या काळजांत आसची एक आशा ह्या उतरांनी तो व्यक्त करता एकच एक आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी हांवें वस्ती करूंक ताच्या मुखामळ पळोवंक आनी ताजो ताळो आयकूंक आज मोगळ भावांनो आनी भयणींनो आमी हांगासर त्याच एका कारणांक लागून आसां ह्या देवाच्या घरांत थोडी वरां करसूंक ही वरां करसूंची ताच्या मुखामळ पळोवच्या ते एकेच आशेन जी आशा दाविदा थंय आसली आनी सांगता ताका आयकोंक आनी सांगता ताच्या लागीं उलोवंक मागणें म्हळ्यार हेंच मागणें म्हळ्यार संवाद देवा लागीं उलोवचें आमी पळयता परत निर्गमन पुस्तकाक गेल्यार थंयसर मोइशे कितें करता गे म्हळ्यार एक तंबू भायर व्हरता वरें विंगड व्हरता आनी थंयसर त्या तंबा भितर रिकता त्या तंबा भितर रिकता आसतना दारार एक कूप उबें जाता देवाच्या हजरपणाचो संकेत जेन्ना देवा लागीं आमी मेळूंक वेता देवाक भेटचे आशेन वेता देवाचें हजरपण थंयसर जाता देव आमची आशा आमची कतकती आशा ती निर्फळ करिना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कशें मोइशे देवा लागीं उलोवंक ताची सलाह घेवंक वेता आसतना त्या कुपाच्या रुपार थंयसर देव ताचें हजरपण दाखयता गी तशेंच मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो ताका मेळोवंक येता आसतना ताका भेटोवंक येता आसतना ताच्या लागीं उलोवंक येता आसतना तो आमचे मदें हजर जाता तो आमचे मदें हजर जाता आनी आज ह्या ताच्या मंदिरांत तो खंडीत जावन हजर आसा आनी सांगता ताका मेळोवंक आयिल्ल्या आमच्या लागींच आसून ताच्या हजरपणान हें देवाळ आमचें जिवीत आमचो वाव सगळें तो भरता हे देवाक जावं अर्गां देवाक जावं होगळाप आनी परत आमी पळयता मोइशे तंबा भितर वेता आनी आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा कितें म्हणटा मोइशे देवा लागीं न्हय एक धनी आपल्या साकरा लागीं उलयता तशें उलयनातलो बदलाक एक इश्ट कसो आनी एका इश्टा लागीं उलयता त्या प्रमाणे तो उलोवन आसलो देव मोगळ भवन आनी बिनिनो आमचो धनी जावन आमचे मदें हजर जायना
ताचें धणीपण दाखोवंक ताचो अधिकार दाखोवंक तो आमचे मदें हजर जायना. बदलाक एक इश्ट जावन ताची इश्टागत आमकां दिवंक इश्टा सारको ताचो मोग आमकां फावो करूंक तो हजर जाता. त्या देखून एका इश्टाच्या सांगातपणांत आमी कशें संतोश पावता वय की न्हय? इश्टाच्या सांगातपणांत तुमी संतोश पावतात मो वय? बोर जाता इश्टाच्या सांगाता वेळ करसीत आसतना, पट्टांगा मारता आसतना, काणयो गिणयो आशार पाशार करता आसतना ना न्ही गे. तशें म्हणटा आसतना एक देव एका इश्टा बरी आमचे मदें आमचे लागीं उलोवंक हजर जाता आसतना एका इश्टाच्या सांगाता बसलेल्या बरी आज आमी वरां हांगासर बसया. एका इश्टा भशेन ताच्या लागीं उलोवया. एका इश्टाक आयकोवच्या बरी ताका आमी आयकोवया. आनी हाचो परिणाम कितें जाता जाणात? देवाच्या हजरपणान एका इश्टा लागीं उलोवन वेळ करचो परिणाम कितें तुमी जाणात? निर्गमन बुकांतच आमी पळयता. पळया, तो देवाच्या हजरपणांत वेळ करसून भायर वेता आसतना ताचे मुखामळ कालें जातलें. व्हडल्यान म्हणा, कालें जातलें, परजळटलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्याच प्रमाणे मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज जर या देवाचें हजरपण आमचे मदें आसचें तें आमी वळखून या देवाक एका इश्टा भशेन आमी लागीं सरता आसतना, ताचे थंय आमच्या इश्टाक आमी देखता आसतना, इश्टा भशेन ताच्या लागीं आमी उलयता आसतना ताच्या हजरपणाचो फळ जावन आमचे थंय परजळ येता. प्रेज द लॉर्ड. आनी एकल्यान ताळयो पेटल्यो. पळया, इतलो संतोशाचो विशय. आमकां उजवाड मेळटा. मोयचेचें रूप रुपांतर जालें, तशेंच आमचें जिवीत रुपांतर जाता. दुसरें रूप तें घेता. देवाच्या हजरपणांत मात्र मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी रुपांतर जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वंदन तुका सुमें जेजू, होगलाप तुका सुमें जेजू, आराधन तुका सुमें जेजू, स्तुती तुका सुमें जेजू, हर्षितां तुका सुमें जेजू, वंदितां तुका सुमें जेजू, आराधन तुका सुमें जेजू. वय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, कितली अपुरबायेची गजाल पवित्र पुस्तकांत आमकां उगडापी जावची. देव ताच्या हजरपणांत आमचें सगळें जिवीत बदलयता, रुपांतर करता. आमचें जिवीत तो चलयता. ह्या देवाचें हजरपण मौन रावन आमी वळखून घेवया. देवाच्या सांगाता आमी आसांव म्हणल्यार सत दुबावा विणें ते आमी स्विकार करया. एलिया त्या होरेब दोंगरार गेलो तेन्ना त्या मौन आवाजांत, त्या शांतपणांत देव आसलेलो ताका दिसलो. वय देव ताका आशिल्लीं काळजां निराश करिना. ताका सोदून येतल्यांक तो मेळटा. ताच्या हजरपणांत तांचें जिवीत रुपांतर करूंक आशेतल्यांक ताचें हजरपण तो दाखयता आनी जिवीत तो रुपांतर करता. ह्या देवाक आमी वंदन
ताका महिमा दिवन ताची स्तुती गावन आमी गीत गावया. ताचें हजरपण वळखून हें गीत आमी गायता आसतना वो देव ताच्या हजरपणांत हें देवाळ भरून दी. ताच्या हजरपणाचो तो अनुभव आमकां फावो करून दी आनी प्रत्येक जावन ताच्या हजरपणान आमचें जिवीत, आमच्या कुटुंबाचें जिवीत, आमचें वावराचें जिवीत सगळें तो प्रकाशान भरून दी. आनी जो अंधकार आमकां आवरत करन आसा, जो अंधकार आमची भिरांत चड करता, जो अंधकार आमी पडाशें करता, जो अंधकार आमच्या जिवितांत खंयसर वेचें कितें करचें म्हळ्यार आमकां समजनाशें घुसपडायेन दवरता, तो अंधकार देव ताच्या हजरपणान पयस करून दी म्हणून मागून हें गीत आमी गावया. तुमच्या गिता बुकांत पान संख्यो 26. सोम्या तुका हांव अर्गां दिता, सोम्या तुजी हांव स्तुती करता, सोम्या तुका हांव महिमा दिता. आबा बापा सोम्या तुका हांव अर्गां दिता, सोम्या तुजी हांव स्तुती करता, सोम्या तुका हांव महिमा दिता. आबा बापा alleluia 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 alleluia. सोम्या तुका हांव होगळाक दिता, सोम्या तुका हांव वंदन करता, सोम्या तुका हांव नमन करता. सोम्या जेसू सोम्या तुका हांव होगळाक दिता, सोम्या तुका हांव वंदन करता, सोम्या तुका हांव नमन करता. सोम्या जेसू alleluia 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 alleluia. सोम्या तुका हांव जय जय म्हणटा, सोम्या तुका होसाना गायता, सोम्या तुका नमस्कार करता. पवित्र
सौम्या तुका हांव जय जय म्हणटा सौम्या तुका होसाना गायता सौम्या तुका नमस्कार करता पवित्र आत्म्या Alleluia Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia 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 Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia 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 Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia 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 Hallelujah, 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 आम्ही तुमका आमच्यामध्ये आपयतां कशें हे देवा तूं मैचेक मेळ्ळोय त्या कृपारुपार तुझ्या हजरपण ते सदा केलंय तशेंच हांगासर असलेल्या हर एकल्याक तूं लागींसर तुझ्या हजरपणांत तांचें जिवीत भर तुझ्या हजरपणांत तांचें जिवीत रुपांतर कर जे कितें रुपांतर तांच्या जिणेंत ती आशेतात जे रुपांतर तांच्या जिणेंत ती पळोवंक हांगासर आयलां जे रुपांतर तुझे मात्र नांव ते येता ते रुपांतर तांकां देव तांची तुजी दया तुजी काकूळ तुजें बरेपण या सगळ्या तुझ्या भाव भयणीक या वखदांतून दी म्हणून तुज्या लागीं मागता हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Argan tuka smya Jesus. Argan tuka smya Jesus. Tuka smya Jesus. Bogolab tuka smya Jesus. Smya Jesus. Stuti tuka smya Jesus. Tuka smya Jesus. Vandan tuka smya Aradhan Jesus. tuka smya Jesus. Aradhan tuka smya Mahima Jesus. tuka smya Jesus. Mahima tuka smya Yesve Jesus. stotra. Yesve stotra. namana. Yesve namana. Yesve vandane. Yesve vandane. Yesve aradhane. Yesve aradhane. आराधने Happy? Happy? Yes. We must be. कित्याक म्हळ्यार जर देवाचें हजरपण आमकां संतोषान दवरिना ह्या संवसारांतलें खंयचेंय आमकां संवसारांत संतोषान दवरिना. Praise the Lord. 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 देवाचें हजरपण आनी त्या हजरपणान दिवचो संतोष कितलो गे म्हळ्यार दुखान सयत आमी संतोष पावता. Praise the Lord. Praise the Lord. उणेपणान सयत आमी संतोष पावता. Praise the Lord. कोणे आमकां सोड गेल्यार आमी संतोष पावता. Praise the Lord. कितले लुकसाण जाल्यार आमी संतोष पावता. Praise the Lord. Praise the Lord. कितें सगळें आकाशांत सकयल पडल्यारय आमी संतोष पावता. Praise the Lord. Praise the Lord. कित्याक गे म्हळ्यार मगळ भवन आनी भयणीनो देव किनान सकला पडलें वयर उबारता. Praise the Lord. Praise the Lord. अस्कत जाल्लें बळवंत करता. Praise the Lord. Praise the Lord. निराश जाल्ल्यांक संतोष दिता. Praise the Lord. Praise the Lord. भगवाल्ल्यांक नीट उबीं करता. Praise the Lord. Praise the Lord. कितले दुस्मान तुज्या समोर येवन दी तुका एकल्याक तांकां फूट करूंक तुका सत्यवन करता. Praise the Lord. Praise the Lord. कितले उणेपण तुज्या जिवितांत येवन दी तुका पांचव्या सोरोवाक तें आपोवन व्हरता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Praise Lord. the Lord. एक घडीत मगाळ भवन आनी भयणीनो एक भयणीन म्हज्या लागीं सांगलें हांव तुमचे समोर दवरतां. केरेकटे पुणशेतान तें घडीत हांवें सांगलें आसा. थंयसर तुमी कोणी कंडक्ट केल्या नोवेनाक आयल्या जाल्यार तुमी आयकलां जावं बरें परतें आयकुया. बॉम्बेतावन एक दीस एकली बायल मनीस केरेकटे पुणशेताक आयिल्ली
थोडें डोनेशन हाडून ती आयिल्ली, तिचे आंगूण फारीक करूंक म्हणून ती आयिल्ली. तिका हांवें मेळचें पयिल्ले फावटी. उलयता उलयता ती म्हणा लागली, फादिल्लें डोनेशन हाडून आयिल्लें आं. हें डोनेशन म्हज्या पुताच्या सांबाळांतलो एक वांटो. उलोवन ती म्हणा लागली, फादर, म्हज्या पुताक ताचें शिकप जाल्लेंच एक व्हडल्या कंपनींत हांव न्हू ऑफर आयलें, इंटरव्यू आयिल्ली, आनी ते कंपनींत फादर काम मेळाचें जाल्यार एकल्याक नशीब जायचें, देवाचें बेसांव जायचें, देवाचें बेसांव जायचें. त्या कंपनींत भितर सरोन एक फुडार बांदून हाडूंक, ताजो फुडार खंडीत बरो जातलो म्हणल्यार त्या भरवशान तो आसलो. आनी इंटरव्यू म्हणटा आसतना, आनी ती व्हड कंपनीची इंटरव्यू म्हणटा आसतना कितल्या धैर्यान आसल्यार काळी जिल्लेशें कितें जाता, धड 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 धडिल्लें उदकान सडत घालता काळीज न्ही गे. आं, ताकाय तेंस जालें, कालें करचें, इंटरव्यू कशी फेस करची, कांय सोडून जाय जाल्यार कितें जायत. म्हजें नशीब म्हाका खंय व्हरून पावयत. त्या देखून ताच्या मतींत एक आलोचना आयली. तें कितें म्हळ्यार, हांव फोन करन या ईमेल घालन हांव कंपनीक सांगता म्हाका एक 2 या 3 दिसांचो वेळ दिया, म्हाका इंटरव्यूवाक तयार करूंक आसा, म्हाका इंटरव्यूवाक तयार करूंक आसा. ताणें वेळ दिलो मात न्हय हाती सोडलो. ताच्या बदलाक दुसऱ्याक ताणें अपॉयंट केलो. ताच्या बदलाक दुसऱ्यांक ताणें अपॉयंट केलो. कितें जायना जायत. हाताक आयिल्लें तोंडाक वचना जाल्यार तोंडाक धरतनाच मार दिवन तुज्या हातांतलें पयस उसळचें बरें कोणी करीत जाल्यार कशें जायत, कशें बोगात. हांवें पुता लागीं सांगलें, पुता टेन्शन करिनाका, टेन्शन करिनाका, देव आसा, देव आसा. तिणें देवा लागीं मागलें. कितल्या सांता भक्तांचें मागणें तिणें विचारलें हांव नेना, पूण ती थंय आयली देखून तिणें सांगलें देखून सांत आंतोनीची मजत तिणें मागलीच. वेलंकनी मायेची मजत मागल्या जावं पुरो. एकाच हप्त्या भितर मोकळ भवन आनी भयणीनो, एकाच हप्त्या भितर ताका आनीक इंटरव्यू कॉल आयिल्लें. ती कंपनी ह्या कंपनीच्या की उंचली. आतांच्या कंपनींत मेळचो सांबाळ ह्या कंपनीन ताका ऑफर केल्या सांबाळाच्या की चड. आतां तो जॉयन जाल्ल्या कंपनीचें पोझिशन, ताका मेळिल्लें पोझिशन
ह्या कंपनींत असले ताका मेळिल्ल्या या ताका दिल्ल्या त्या पोझिशनाचे सर्ट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वंदन तुका समेत जेसू. होगलाप तुका समेत जेसू. आराधन तुका समेत जेसू. महिमा तुका समेत जेसू. तें जावन आसा देवाचें हजरपण मोगाळ भवन आनी भयणीनो. इट ट्रान्सफॉर्म्स. त्या देखून हांवें म्हणलें म्हाका कळीत आसुनूच म्हणलें, समजून आसुनूच म्हणलें की थंय जावं की थंय वचूं हर एका संतींनी संतोशांत रावूंक, भरवशान रावूंक देवाच्या हजरपणांत मात्र साध्य जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 ताका कुडसून आनी एक घडीत सांगचें जाल्यार कालच एक मल्याळी फॅमिली आयिल्ली पयस केरळांतली. ती थंयसर जटकल म्हणल्या एका जाग्यार ह्या गांवांत रावतात. थंय आयिल्लो वेळ कितें म्हळ्यार हांव इल्लेशें जेवण पुरो जावं न्हू. आमचे केरेकट्टे तशेंच कोण केदाळ येता म्हणून आमकां थोडे फावटी कळना. इल्लेशें आड पडया म्हणून न्हीद येवंक सुरू जाल्या मात्र तक्षण दार बडयलें या बेल मारलें आवाज जालो. इल्लें उठोवंक कस जाता थोड्या फावटी. जाल्यार चिंतलें देवाची खुशी. हांवें वसाजेस गेलो. बसलीं येवन. फादर आमकां एक इमाज डोनेशन दिवंक आसा. या 4 या 5 फिटांची दिवंक चिंतल्या. हांगासर खंयसरी दवरूंक जाता गे. आमकां एक आशा आसली ही सांत आंतोनीची इमाज आमच्याच कंपावंडांत आमच्या घरमार्गा देगेर थंयसर एक ग्रोट्टो बांदून आमी दवरी जाय म्हणून. पूण हांवें आमच्या विगारा लागीं विचारलें. विगार म्हणा लागलो ते आमी दवरीचे जाल्यार बिस्पा लागीं विचारीचे म्हणून. तांचे DSCची रूल दुसरीच आसा गे. आमी जाल्यार आमच्या हर एका घरांनी आमी ग्रोट्टो बांदता आनी हें करता. पूण तांकां तें परमिशन ना म्हणून म्हाका कालच कळ्ळें ताणें सांगल्यान. तशें जाल्ल्यान आमची आशा ती फारीक करूंक जायना फादर. त्या देखून आमी कितें चिंतलें गे म्हळ्यार हें पुणशें सांत आंतोनीचीच इमाज आमकां दवरीचें. कित्याक गे म्हळ्यार एक व्हडलें अजाप तांच्या जिणेंत घडलें गे. तांचे भुरगें जल्मात आसतना गोमटे अशें खंय अशेंच तांकां कितेंय करचें म्हणून कळनातलें गे. अशें नीट केल्यार गोमटे नीट जातले खंय परतान अशें आड पडटले खंय. ह्या भुरग्याक कितें करचें कालें करचें म्हणून कळोना. डॉक्टरांक दाखयलें खंय. डॉक्टरांनी म्हणलें खंय ह्या भुरग्याक ऑपरेशन जायचें. ऑपरेशन केल्यार कांय ताची गोमटी इल्लीशी नीट आमी करयेत. ती म्हणा लागले काय ना म्हाका ऑपरेशनाचेर बाबार्थ तितलो ना. तुमी 100% गॅरंटी दिनात. डॉक्टर दिता ते 100% गॅरंटी दिता ते. आनी एक सिग्नेचर एकाण घेतात न्ही की कालें सोडून यें जाल्यार कोण जबाबदार म्हणून. कोण जबाबदार? तुमी एडमीट केल्ली ती जबाबदार काण घेनात. कांय सोडून तांच्या हातान जाल्यार रे कोण जबाबदार? तुमकांत जबाबदार करतात. त्या देखून तिका डाक्टरान तें तितलो भावार्थ नातलो आनी तितली पातयणी नातली. तिका पातयणी त्या देवा थंय चड आसली. ती बायल मनीस म्हणटा म्हज्या लागीं म्हणटा आसतना म्हाकाच तिजे पातयणी पळोवन आजाप जालें. ताणी हांव सांत आंतोनी विशांत उलयता म्हणून बेजार करिनाकांत ह्या खंयच्या वेलांकनी मायाच्या पुणशेतांत येवन. कित्याक म्हळ्यार हांव आसोन सोदनाय. त्या देखून म्हाका हर एक कडेन हांव थोडे फावटी कारकळ येता. म्हाका म्हज्या तोंडार सान लॉरन्साच्या बदलाक आंतोनच म्हणून येता. आंतोन 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 म्हणून हांव पळय तितले संवय जाल्या. सक्कड सांत इवन मोरी.
हांगासर अखेरीक दिवचें कोणें मगळ भवन बीन देवान न्ही गे सांत आंतोनीन जावं दे मुरयेन जावं दे सान लॉरेन्सान जावं दे विनंती करची त्या एकल्या देवा लागीं अखेरीक बरेंपण येवचें त्या देवात हांव देवा तें पातयेनी आसलें तांणी सांत आंतोनीचें नोवें धरलें खंय आनी कोणाचें नोवें धरलें तें गुर्तू म्हाका वेलांकनी मागीरचें धरलां जावं पुरो सान लॉरेन्साचें धरलें जावं पुरो 7 दिसांचें नोवें जालें खंय 8 दिसांचें नोवेनाक ती हाडून आयलीं भुरग्याक तें भुरगें अशंत एणें तेणें वचून आसलें खंय नोवें जालें आनी ती सांत आंतोनीक पळोवन आसलें गे तें भुरगें सडन भुरग्यान अशें केलें गे प्रेज द लॉर्ड within 8 days without surgery कालच 1.5 वरांक कशें तांणी म्हज्या ऑफिसांत त्या चेअरार बसून सांगली गजाल मगळ भोंवून बेनीन ती म्हणटात आतां तें भुरगें फादर इतल्या तालेंतांनी ध्यानांनी भरलांगी आमकांच फातेवंक जायना म्हणटात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 पळय मगळ भवनान बेनीनो ही 2 द्रश्टांतां जायत्या द्रश्टांतांतलीं ही 2 द्रश्टांतां रिसंट पास्टार जाल्लीं तुमच्या दोळ्या मुखार हांवें दवरलीं त्या देखून देवाचें हजरपण आमकां रुपांतर करता आनी त्या देखून ताच्या हजरपणान आमी संतोश पावोंक आसा अर्घां तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या जेजू आराधां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू किर्तनगरी तेंच म्हणटा की तें येवं आमचे बेळें चैत्र नासांव आमची गोरवां आमच्या गोठ्यांत तावन मरून वचूं आमी 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 ओटल्यान आमी भियोवचें ना म्हणूंकूच तुमकां बेन दिसल्यार बरें दिसता भियोवचें ना म्हणचेंत तुमी भियान सांगलेल्यार बरें आयकता म्हाका तितलें धैर्य ना गे सांगोंक हां तितलें धैर्य आसल्यार बरें दिसना म्हाका तितलें धैर्य आसल्यार बरें दिसना कित्याक म्हळ्यार सांगोंक बेन दिसता न्ही गे पलंगाक सोडून जाल्यार भियेतां या धैर्यान रावतां भियेतां या धैर्यान रावतां थोड्यांक आनी बे कितेंय जावं म्हाका भावने म्हणून दॅट इज फेथ आमचो भावार्थ अस्क त्या देखून आमकां बेन दिसता भावार्थान कोण वाडटात पळय कोणाचो भावार्थ संपूर्ण जाता तांकां बेन दिसना आमकां बेन दिसला ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार आमचो भावार्थ संपूर्ण जावं ना वी हॅव टू ग्रो इन फेथ आनी त्या देखून शिसांनी सांगिल्लें न्ही गे सोम्या 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 सडय आमचो भावार्थ सी दॅट इज द इश्यू ऑल टुगेदर आमचें आत्मीक जिवीत म्हळ्यार मगळ भवन आनी बेनिनो सी फुलनेस ऑफ स्पिरिच्युअल लायफ खंयच्यान ताटापूण आसा की म्हळ्यार तुजो भावार्थ तुजो मोग तुजो बरवसो संपूर्ण करच्यान ताटापूण आसा जर तुजो भावार्थ तुजो मोग तुजो बरवसो संपूर्ण गे spiritually you are a matured person मोग संपूर्ण जीव सहित दिवंक तयार
जीव सयत हांव पाटीन दवरिना पयशे आस्त बादीक सोडा आमचो मोग थोड्या पटी कितें म्हळ्यार इल्लीशी आस्त आस्तीन तो एक वांटो सयत आमी म्हज्याच भावाक म्हज्याच भयणीक एकाच आवयच्या पोटांत तावन भायर पडलेल्यांक आस्तीचो एक वांटो वेता आसतना थंयसर वादळ वारें गडगडो आनी काल म्हणटात सगळ्यांक गेलें म्हळ्यार बरें आसत जालें बा आमचें जिवीत जालें म्हळ्यार बरें करता सायन दॅट आमचो मोग संपूर्ण एक पावना म्हळ्यार असो गुर्त मगळ भावन बेनीन काजारी जिवितांत सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो या विश्वासी रावतली आनी तुजो मोग करतली दोन म्हयन्यानूच मोग कितलो गुंडाय असो कितल्या उंचाय असो की म्हणून सगळ्या संवसाराक कळटा म्हाका केदाळाय डावट कसो येवचो कोताय कोणाच्या काजारान सोडून जाला म्हणून हांवें थोड्या पटी फेसबूक आनी इंस्टाग्राम थोड्या पटी थोड्या जाणांचे फॉलो करचे काजार जाल्ल्यांचे एका वर्सा कले फटे दोगांयचे फटे अंतू खंयच्या अंत डीपीर आनी अंतू म्हाका थोडी म्हयने वर्सां गेल्या उपरांत एकलोच आसता खंय गेल्यार एकल्याचेच फटो दुसरे फटो फोर डिलीट जावन आसतात तितलो मोग संपूर्ण एक पावल्लो मोग त्या देखून चडय आमचो भावार म्हणच्या सांगाता चडय आमचो मोग म्हणून आमी मागूंक आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आनी बरवसो होगडायता इल्लें सोडून जाल्लें होगडायलो बरवसो पोर एकल्यान म्हाका फोन केलो आतां म्हज्या गोवात हांव न्हू जाय तितलें म्हाका सोसूंक मेळटा कित्याक देव म्हाका ह्या परी चलयता जाय की देवान तशें चलोवचें न्ही मनशान तशें चलोवचें आमी अखेरीक पुरो घाल न्हू हें पुरो देवाच्या माथ्याचेर घालचें तो एकलो पाप उलयनातलो आमच्या लागीं कांय सांगनातलो एकलो आसा म्हणून सगळ्यांक देवाच्या माथ्यार घालचें तापचें करचें कोणें देंवसरान सैतानाक आयकोन आनी कोणाच्या वाटेन वचून कोणें करचें ताका जबाबदार पाप त्या देवाक करचो हांवें म्हळें डोंट लूज होप फॉर द नो होप एट ऑल आमची जाप त्या देखून सुम्या लागीं आमी मागूंक आसा आमचो बरवोसोय वाडय सुम्या तर हो आधार मागून आमी गीत गावया आमचो मोग वाडय आमचो मोग चडय आमचो भावार्थ वाडय आमचो भावार्थ चडय आमचो बरवसो वाडय आनी आमचो बरवसो चडय ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಅಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಅಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಅಲೆಲೂಯಾ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಅಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಅಲೆಲೂಯಾ
ಅಲೆಲೂಯ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಅಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಲೆಲೂಯ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಅಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಅಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅಲೆಲೂಯ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. मग बाबांनो आणि बहिणीनो, एक घडीभर आमी उबीन रावया. नव्या सल्ल्यांत प्रत्येक जावन दमदतांची कृत्यां पुस्तकांत आसचें एक भोव अपुरबायेचें मागणें आसा. दमदतांच्या कृत्यां पुस्तकांत तें दाखल जाल्लें आसा. हें मागणें आमकां दमदतांचें कृत्यां पुस्तकांत 4थ्या अवस्वरांत वाचूंक मेळटा. हें मागणें तुमचे समोर हांव दवरतां. तें मागणें अशें सुरू जाता. दमदतांचीं कृत्यां पुस्तकांत 4थो अवस्वर हांव 23वे वळींत हांव
वाचूंक सुरू करता 23:23 सुटका मेळटस पेद्रू आनी जुवांव आपल्या जम्याशी पाटींग गेले आनी प्रधान याजकांनी आनी मलगड्यांनी आपणा लागीं कितें म्हणलें तें सगळें तांकां सांगी लागलें. पेद्रू आनी जुवांव बंदड्यांत आसात, तांकां सुटका मेळटा आनी ते जम्या सरशी येतात. तें आयकून तांणी सकटांनी एक मनान आपले थाळे देवाक उबारन हे परी मागलें. पळया तांचें रिएक्शन, हाऊ दे रिएक्टेड. जें कितें तांचो अनुभव त्या प्रधान याजकांसोबें त्या बंदेसाळांत जाल्लें तें तांणी मागलें, तें तांणी सांगलें आनी सांगलें आयकून तांचें रिएक्शन मागणें. हातूंत कळटा आमकां मगळ भावांनो आनी भयणीनो, पेद्रूक आनी जुवांवक त्या कश्टांती त्या बंदडेंती तांणी अनुभव केल्लो देवाचो सांगात, देवाचो आधार. त्या कश्टांच्या वेळारी, त्या नश्टांच्या वेळारी कितें जावं तें आसलें तांकां देवान सांडून घालूंक ना. आनी त्या देखून हांगासर हे भावार्थी लोक तांच्या आयकल्लेंच मागण्यांची एक प्रतिक्रिया दितात. हे आमी आतां तुमी पुरो आयल्यात हांगासर आमी DJ घालया आनी इल्लेशें गम्मत मारया, एक दोन बतल्यो हाडया आनी इल्लेशें काले म्हणटात कबाब करया आनी एन्जॉय करया, ही प्रक्रिया न्ही. दॅट वॉज नॉट द रिएक्शन. आमी जाल्यार ओ जैलांत आयलो आनी काले पुरो आयलो, येया तुवें तें पाप ताका पोटाक कांय पडोना कोणा त्या जैलांत, कितले दीस जाले कोणा पाप एक बरें जेवण जेवण आसता. पळया इल्लें बरें रांद गो, हाडा रे एक दुकराचें मांसाट बरें चिल्ली करया आनी बसया, बसून हांगासर गमत करया म्हणून. तें रिएक्शन न्ही, तांचें रिएक्शन पळया मागणें. फस्ट थींग. उपरांत ताणें जेवल्यात कोणना, इल्लेशें बरें रांदलें कोणना, तें हांगा दखल करूं ना, कित्याक म्हण दखल करचे गरजी ना तें. ओके, सी दॅट इज द रिएक्शन. ताचे उपरांत आमी पळयता, आतां आमी तांच्या मागण्या घेवया. तें आयकून तांणी सक्टांनी एक मनान आपले दोळे ताळे देवाक उबारन हे परी मागलें. सर्वेस्परा अंतराळाच्या, भुमींच्या, दर्याच्या आनी तांतूं आसलेल्या सर्व वस्तूंच्या रचणारा, पयलें देव कोण, देव कितें, देवाचो दळबार कितें तें तांणी वळखून घेतलें. तो देव आमी कोणूच न्हय, आमी ताचे समोर ताची रचना, आमी किरकोळ. हें सगळें बरेंपण त्या जैलान तुवें केलें. तुज्या आमच्या कश्टाकांतान ह्या आपोस्तलांक, त्या पेद्रूक आनी जुवांवक आदार तुवें दिल्लोय. तें तांणी वळखून घेतलें. केदाळा मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देवाक देव म्हणून आमी वळखून घेना. देव रचणार तो आमकां पोसता म्हणून वळखून घेना. आमकां देवाक लागीं सरूंक जायना. देवाक पयल्यान पयलें आमी वळखून घेवंक आसा. तो जावन आसा रचणार, तो जावन आसा पोदवेदार, तो जावन आसा सर बळवंत. तो मात्र आमी ताका लागीं सरता. तो मात्र आमकां वळखूंक साथ जाता. हें सगळें बरेंपण त्या देवा वरवीं जालें म्हणून.
न्ही जाल्यार कितें जाता की म्हळ्यार ताका विरोध जाल्लें जाता. आमी चिंतावये आमच्या वरवीं, म्हज्या जणवाये वरवीं, आमच्या हार्ड वर्का वरवीं तें जाल्लें जाता. आमच्या वरवीं जाल्लें, आमच्या वरवीं जाल्लें म्हणटा आसतना आमी देवाच्या जाग्यार आमकांच दवरलेल्या बरें जाता, मनशांक देव केल्ल्या बरें जाता. त्या देखून मोगाळ भावने बीन देव जावन आसा देव, आमी जावन आसा ताचे रसना किरकोळ ते आमी वळखून घेवन हांगासर आसा. उपरांतलीं उतरां पळया. तो म्हणटा थंयसर बरयलां, तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तुज्या सेवक आमच्या पुर्वज दाविदा मार्फत तुवें म्हणलें. केदाळा तें सांगलें, ताचो उडास तांकां आसा पळया. ताचो अर्थ कितें? ह्या तांच्या मागण्यांत तांणी हें एक वाक्य घालां जाल्यार खंयचें वाक्य? खंयचें वाक्य? तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तुज्या सेवक आमच्या पुर्वज दाविदा मार्फत तुवें म्हणलें. जें कितें पुर्वजा मुखांतर देवान सांगलें, दाविदा मुखान सांगलें, तें तांकां जर तांच्या मागण्यांत तें उल्लेख आसा जाल्यार ताचो अर्थ कितें? तांकां पवित्र पुस्तक, पवित्र पुस्तक, पवित्र पुस्तक व्हडल्यान म्हणा, पवित्र पुस्तक, पवित्र पुस्तक जाणास या कळीत आसलें. कळीत नासलें जाल्यार हें वाक्य हांगासर बिलकूल येतें ना. देवान आदीं सगळें कितें केलां, कितें जालां तें परत तांकां कळीत आसलें. आनी त्या देखून हें रिएक्शन बेस्टन्स न्हय. कोणाक पवित्र पुस्तक कळीत आसा, कोणाक देवाची वळख कळीत आसा, तशें जाल्यार मात्र हें रिएक्शन दिवंक जाता. सट्टांक जायना. देवाची वळख आसलेल्यांक मात्र हें रिएक्शन दिवंक जाता. दॅट इज एनदर थिंग. कितें कळीत केल्लें थंयसर आमकां सांगलां. तें पोरण्या सोल्ल्यांत आसचें. दाविदाच्या मुखान सांगलें, राष्ट्रांक कित्याक सांबळ जाल्यान, पर्स कित्याक व्यर्थ योजना करनासान, पृथ्वीचे राय उपराटल्यात आनी राज्यपालांचो सांगात धरून देवा आनी ताच्या क्रिस्ता विरोध झुजूंक सोदतात. केदाळा सांगलें, तोवळ. कोणें सांगलें? पवित्र आत्म्यान. कोणा मुखान सांगलें? देवा मुखांत, या दाविदा मुखांत. आनी तें क्रिस्ता तें जारी जालां. जें कितें क्रिस्ता तें जारी जालां तें देवान सांगलेल्या प्रमाणे जारी जालां. ओळखून घेतलें पळया. देवाचो प्रवाद खरो जाल्लो तें ताणें मानून घेतलें. आनी अखेरीक ताणें तें सांगता त्या मागण्यांचो भाग. खरेंच हेरोद आनी पोन्स पिलात हेर जातींच्या लोकांनी इस्रायल प्रजे सांगत मेळून तुवें मागलेल्या तुज्या भाग्यवान सेवका जेजू विरोध त्या शहरांत सांगता मेळ्ळें. आनी अशें जें तुजें पदवेन आनी जणवायन घडलें म्हूण थारायलें तें ताणें कार्याक हाडलें. हांगासर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देव ताची योजना तो जारयेक हाडटा म्हणलें वळखलें तें आमकां दिसून येता. एक संगत तुमकां सांगता, देवाक खंयच्योय संगती आकस्मीक न्हय. आकस्मीक देवाक न्हय. देवाक सगळें कळीत आसा. मोगाळ भावन सगळें देवाच्या मांडावळे प्रमाणे जाता. तें तुवें आनी हांवें पातयेल्यार मात्र देवाचें मांडावळ अखेरीक आमच्या बऱ्याकच म्हणलें कळीत जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देवाचें मांडावळ, देवाचें योजन इजाया प्रवाद्या मुखान तो आमकां सांगता आमच्या बरेपणाक, आमच्या प्रगतेक, आमच्या वायटाक कांय तो मांडावळ घालिना. त्या देखून असलें सगळें देव आमच्या जिणेंत करता. तर मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या देवाक देव म्हणून वळखून घेवया. सगळें ताच्या मांडावळे प्रमाणे जाता म्हणलें भावार्थान दवरया. त्या देखून कितेंय सोडून जाता आसतना भियोवचें नाका, आकांचें नाका, धैर्य सांडचें नाका. उडासून दवरया. गॉड इज इन कंट्रोल. प्रेज द लॉर्ड.
सगळें देवाच्या नियंत्रणाचेर आसा. प्रेज द लॉर्ड. देव सगळ्या वायटांतावनी बरेंपण भायर हाडूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हे म्हाका आयिल्लें वायट, म्हाका आयिल्लें कस ते टेम्पररी. प्रेज द लॉर्ड. ते टेम्पररी, शाश्वत न्ही. बरेंपण म्हाका राखून आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जर मोगळ भवनान बीन हांव भियेतां, हांव दुबावतां, देवाचें येवजण म्हज्या जिणेंत जारी जावच्या विशांत म्हाका खात्री ना, तोवळ देवाचें बरेंपण म्हाका सुकता. कित्याक म्हळ्यार ह्या मुखांत, म्हज्या उण्या भावार्था मुखांत, म्हज्या दुबावा मुखांत देवाचें येवजण सोडून हांव खंय दुसऱ्याडेच वेतां. देवाच्या येवजणाचेर हांव पातयेना. म्हजें चिंताप काडून हांव वेता आसतना देवाचें येवजण, म्हज्या बऱ्याक आसचें येवजण, म्हज्या फायद्याक आसचें येवजण, म्हज्या प्रगतेक आसचें येवजण तें सुकून येता. जायते फावटी मोगळ भवनान बीन न्हू आमच्या जिणेंत वस्ट बॅड असलें, वस्ट असलें आनीक वस्ट जाता. कित्याक म्हळ्यार ह्याच कारणाक लागून आमी देवाचें येवजण सोडटा आनी आमच्याच वाटेन खंयी दुबाव दवरून, भावार्थ सांडून, बरवस सांडून आनी कालें नेगेटीव चिंतून देवा ते दुबाव सारून, देवाच्या त्या कार्या विशयान दुबाव सारून, देवाच्या त्या योजना विशयान दुबाव सारून आमी आमचे इतल्याक जियेता. तशें जाल्यार देवाचें येवजण तें बऱ्यांतलें बरें येवजण कशें तरी आमच्या जिणेंत सुफळ जावचें मोगळ भवन बेनी न्हू. बिलकूल सायन. त्या देखून एक कडेन बरें आमी मौन रावया. पवित्र आत्मो सगळें सोलून व्हरता. पवित्र आत्म्या मुखांत देवाचे जणवाय आमकां उगडापी जाता. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांत देवाचें मन आमकां कळीत जाता. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांत आमचो दुबाव पयस सरता. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांत सगळी मांडावळ, देवाची मांडावळ ती स्विकार करूंक आमकां साध्य जाता. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा मुखांत आमी सताक वेता. सत कितें कळीत जाता. ह्या सगळ्या अंकारा मदें, ह्या सगळ्या कश्टा मदें पवित्र आत्मो मात्र आमकां धैर्यान फुडें वचूंक आदार दिता. त्या देखून उबे रावनूच पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. पवित्र आत्म्या लागीं मागया. कशें त्या भावार्थ्यांक समजालें घे. पवित्र आत्म्या मुखांत कितें कळीत केल्लें तें सगळें घडून आयिल्लें म्हणून स्विकार करूंक तांकां साध्य जालें गी. आनी सगळें देव बऱ्याकच करता, वायटांतावन सयत बरें हाडटा. ही कॅन रायट स्ट्रेट इन क्रिकेट लायन्स. तो भावार्थ तें सत भावार्थान स्विकार करूंक ह्या पवित्र आत्म्याची मजत, पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया. पान संको 130 into 138. देण्याच्या दातारा, कृपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रस्तारा, आत्म्या पोतवेदारा. देण्याच्या दातारा, सागोरा, सर्गींच्या रस्तारा,
तारा Sanwain tuja permonak moja purpen bermaka Deung tuka sewa Sanwain tuja permonak moja purpen bermaka Deung tuka sewa Dinyancha datara Gora Sergincaya Snara Atmya Bodve Tara Bhavat Bunkar Dubau Poiskar Vaita Vignante Sadasto Eva Bhavat Kunkar Dubau Poiskar Vaita Vignante Sadasto Eva Denyacha Datara Purpecha Sagora Sarginchara Sara Atmya Podve Tara Varno Kutuka Dibhasmaka Tuje Taun Kedis Pois Karinaka Varno Kutuka Dibhasmaka Tuje Taun Kedis Pois Karinaka Denyacha Datara Kurpecha Sagora Sarginchara Snara Atmya Podve Tara Denyacha Datara Kurpecha Sagora Sarginchara Snara Atmya Podve Tara Denyacha Datara Denyacha Datara Kurpecha Sagora Kurpecha Sagora Sarginchara Snara Atmya Podve Tara Alleluia, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Yesu Yesu Krista, तुवे आमकां अनाथा बरी सोडून वचना बदला तुमकां मजतदार दितलो म्हणून तुवें सांगिल्लें आनी तुज्या उतरां सरी जावन तुज्या त्या भाशेक सरी जावन तुवें त्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिलाय वो पवित्र आत्मा आमकां
आमकां बुजवण दिता आमच्या कश्टा नसता वेळार ताचे तावन मात्र आमकां बुजवण मेळटा ताचे तावन मात्र आमकां देवाचें योजन समजावंक साध्य जाता ताचे तावन मात्र आमचें जिवीत उजवाडान भरता हर एका काळोखांत आमचे थंय प्रकाश फांकासो हो पवित्र आत्मा करता आमकां संपूर्ण सदांच वचून जे असत आमकां भिरांतेन दवरता जे असत आमकां दुबावान दवरता त्या दुबावांत त्या असतांत तुजो पवित्र आत्मा सत शिकवण आमकां खऱ्या उजवाडा खऱ्या सुटकेक व्हरता ह्या पवित्र आत्म्याक हांगासर आसलेल्या हर एका म्हज्या भाव भयणींचेर ह्या वखदांतून धाड आनी ह्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र गरजाची जाणवाय गरजाची समजणी गरजाचें धैर्य गरज आसचें सगळें जिवीत तूं तांकां लाभय हे तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून आमकां अभिषेक कर आमी कितें संस्कारांत कितेंच दुबावांत कितेंच भिरांतेन बुराणाशें तूं आमकां राखून व्हरे पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 देण्याच्या दातारा देण्याच्या दाता कृपेच्या सागोरा सगळींच्या रस्तारा अद्याप द्वेधारा. Praise the Lord. Ergan tuka sumen Jesu. Hoglap tuka sumen Jesu. Stuti tuka sumen Jesu. Jai jai tuka sumen Jesu. Arsitan tuka sumen Jesu. Mahima tuka sumen Jesu. Aradhan tuka sumen Aradhan Jesu. kasmia Jesu. Amém sumen sambasha. Magal baban ane benino. Bo आपुर भयन देवाच्या हजरपणांत ताका अर्गां दिवन ताका हुगलाप दिवन ताची जणवाय कितली की म्हणून नियाळ करून हो वेळ आमी करसून आसाव होसेया प्रवाद्या मुखांत सर्वेस्पर देवान अशें सांगलें आसा 14वा वस्वर वळ 7:8 देव भोव आपुरबायेन हे परी म्हणटा हांव इस्रायेलाचेर दोवा परी पडटलो हांव इस्रायेलाचेर दोवा परी पडटलो आज मुखार भवन आनी बेनिनो ताच्या हजरपणांत आसलेल्या आमचेर देव दोवा परी पडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो दोवा परी पडटा आमच्या भुरग्यांची चिंता करची नाका आमच्या घरची चिंता करची नाका परगांवांत आसलेल्या भाव भयणींची चिंता करची नाका आमकां कोणें कश्टांत घालां कोणा वरवीं कश्ट आयल्यात तांच्या विशयान चिंता करची नाका आमकां कितें मेळोवंक आसलें मेळनासतना रावलां ताच्या विशयान चिंता करची नाका कोणा वरवीं आमकां लुकसाण जाल्या कोणा वरवीं आमकां समस्या आयल्यात तांच्या विशयान चिंता करची नाका देव आमचो मेस्तांचेर दोवा परी पडटा आमच्या भुरग्यांचेर तो पडटा आमच्या समस्यांचेर तो दोवा परी पडटा आमच्या कुटुंबांचेर तो दोवा परी पडटा आमकां तितलेंच पुरो मोगाळ भावन बेनिनो तितलेंच पुरो कित्याक तितलेंच पुरो ही उतरां मुखारसून व्हरता आसतना आमकां जाप मेळटा हांव इस्रायलाचेर दोवा परी पडटलो
सळका भाशेन तो फुलतलो. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना देव आमचेर दोबा पर्यंत पडटा आमी कशें फुलता? कशें फुलता? कशें फुलता? सळका भाशेन आमी फुलता. सळक खंयसर आसचें? वडल्यान म्हणा उपरांत. सळक खंयसर आसता? उपरांत आसता न्हय, मेळ्यांत आसता न्ही गे. वय गे कित्याक बेन दिसता गे तुमकां? या तुमी जाप दिल्ली म्हाका हांगासर हांगावर एक पावना कोणना गुत्तू ना म्हाका. आमी एक बोवापूर बायचें गीत गायता. आतां तें सुतेम जालो. आतां तें बुकांतलें काडलां गे गुत्तून म्हाका. उपरांत हांव साळक फुलता. मागीर उपरांतलें वैरें रावता. मागीर सूर्याच्या किरणान सोंपता. राक आपल्या गासता. पळया सळक उपरांतान फुलता, उडता, फुलता, प्रकाश मागता, रसनारा गायता. देव आमचे वयर दोवा पर्यंत पडटा आसतना मोगाळ भावना बेन कसल्याय उपरांत तुमी आसा, कसल्याय गाणीन तुमी आसा. उबीर गाण म्हळ्यार तुमच्या जिवितांतले कश्ट, तुमच्या जिवितांतले नश्ट, तुमच्या जिविताचे करंदाय, तुमच्या जिवितांत कितेंय आसूं. जर तुमच्या माथ्यार दुबाव भरता जाल्यार, भिरांत तुमच्या तकलेंत आवरत जाता जाल्यार आमचे प्रॉब्लेम तें. दीस इज अ प्रॉब्लेम. आज कालें जालें, सगळी रात आमकां न्हीद पडना. फादर न्हीद ना फादर, ताणें सांगलें तेंत मतींत फादर सकाळी वारेक तेंत. कालें जाता कोणना, कालें जाता कोणना म्हणून. तुमी पेद्रू नाटक पळयलें? पळोवं ना गे. एक अवकाश मेळ्ळो पळया, बारी बरो आसा. हांव मस्त तेंपा उपरांत पळयलो आनी तें आसा. पेद्रू बरी आमी जायचे. पेद्रू कालें करता गे म्हळ्यार दुसऱ्या दिसा ताका कालें म्हणटात शिक्षा मरणाची. ह्या शिक्षा ताका जैलांत दवरलां. ताका ती शिक्षा ह्या जीव ताजो जिवच वेता. दुसरे दीस ताका मरोंक सकाळी. तुमी ती रात कशें, जर तुमकां दुसऱ्या सकाळी तुमकां जेवशी मारता जाल्यार या कितेंय जाता जाल्यार तुमी कशें रात करशितात? बरी न्हीद पडटा न्ही तुमकां. पूण पळया दमदतांच्या कृत्या बुकांत पेद्रो घट्ट गोरेवन आसलो. ताका देवदूतान उठ उठ पेद्रो, उठ पेद्रो म्हणून ताका कालें म्हणटात उठेचें पडलें. सी दॅट इज द आमी उडोल सांगिल्लें मॅच्युरिटी. भावार्थान मॅच्युरिटी म्हळ्यार ती मोगाळ भावन बेनिनो. तुका कालें सोडून जालें, कितेंय घडलें, तुका सगळी रात न्हीद पडना जाल्यार दॅट इज द सायन आमी भावार्थांत संपूर्णतेक पावूं ना म्हणून वी आर समवेर मदें केंगे स्टक जालें. पळया सांत सांतिण्यो आनी कोणी मरना सयत भियोनात. कित्याक? भावार्थांत मॅच्युअर फुल. भावार्थांत मॅच्युअर जाल्ल्या मात्र म्हाका भाव मेळना. फाल्यां सकाळीं कोणीय देंवसार येवन तुका सोडना म्हणून सांगल्यार घट्ट न्हिदता तो राती.
हांवें घट्ट न्हिदता म्हाका कालें जालें जाल्यार आसा पळय कित्याक गो म्हाका तें देवाचें एक देणें म्हाका मेळ्ळें बरें म्हाका भोगता आय गेट फास्ट स्लीप मागीर ताच्या विशयान सकाळींच चिंतचें हांवें सी त्या मॅच्युरिटीक आमी पावचे मोगळ भवन बेनिनो देव दोवा परी पडटा आसतना खंयचेय समस्या तुमचे आसूं दी खंयचेय कश्ट आसूं दी यू शूड हॅव द फेथ दॅट सकाळीं तूं सळका भाशेन तो तुका फुलाशें करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या देखून तुमी मागा देवा म्हजे वयर पड दोवा परी पड हांव उबरांत आसां हांव कश्टांत आसां हांव भिरांतेंत आसां म्हज्या भुरग्यां विशयान म्हाका कंत जाता म्हज्या पियोवण्या घोवात वरवीं म्हाका धग भोगतात म्हज्या भुरग्यांचो फुडार कितें जाता म्हणून कळीत ना वायट सवयेचो गुलाम तो जाला सांगलें आयकना मागण्यांक तो येना मागणें म्हळ्यार वचना परकली आवय आयिल्ली आतांची भुरगीं बॉम्बेतावन आयिल्ल्या हांवें विचारलें केदळ आयली एकलीच आयल्या गे बॉम्बेतावन ना फादर पुती आयला पूत कित्याक येवं ना पूत खंय गे वट्ट भोवंक गेला फादर दुसऱ्या कडेन वय गे मागीर ती म्हणा लागली बेजारायन आतां पुताक हें मागणें वो देव तें पुरो नाका ताणें देवा विशयांत उलयल्या कुडलें म्हणचें काय आय एम एन एथेइस्ट एथेइस्ट म्हळ्यार कालें म्हण कळयता गे एथेइस्ट म्हळ्यार कालें देवाक पातये नातलो म्हाका देवाचेर पातये ना थोड्यान म्हणचें थोड्या सो कॉल्ड बुद्धिवंतरूय तांणी व्हडल्या व्हडल्या मनशांनी म्हणचें आसा मनशान देवाक केल्लो गे देवान मनशाक केल्लो गे म्हणून थोड्यान चिंतचें देवाक मनशान केला म्हणून तसले मनीस आसात त्या देखून मोगळ भावांनो आनी भयणींनो तसले कश्ट तसले मनीस तसली निराशा आसता आसतना तुमी देवा लागीं कस मागा देवा पड म्हजे दोवा परी पड म्हज्या भुरग्यां वयर दोवा परी पड म्हाका कश्टान घालतल्यान तें दोवा परी पड तुमी मात्र भियो नजो उण्या भावार्थाच्या कितें हातून दुबावलोय बुडतात दुबावल्यार बुडतात भियेल्यार बुडतात पेद्रू बुडल्या बरी पेद्रू बुडलो कित्याक बुडलो पेद्रू भियेलो देखून ताजे दिश्ट सोम्याच्या बळाचेर कंसोवचें सोडन बोवारी आसलेल्या त्या वाऱ्या वादळाचेर ताणें कंसयली देखून तो पडलो वाऱ्या वादळामध्ये कष्टा नष्टामध्ये तुमची दिश्ट दोवा परी पडच्या त्या देवाला वयर तुम्ही दवरल्यार मात्र तुम्ही सळका भाशेन फुलतात म्हाका भावना मेरेन दॅट इज इम्पॉर्टंट आमी कित्याक भावता कित्याक बुडता कित्याक वयल्या वयर कश्ट येतात इट इज नॉट बिकॉज ऑफ गॉड कित्याक म्हळ्यार त्या देवाच्या सत्तेचेर देवाच्या योजनांचेर देवाच्या बळाचेर आमकां विश्वास ना देखून आमी दुबावता देखून आमी भियेता देखून बे आमकां आर मारलेल्या पिडेस्ता बरें करता म्हणटात बे पॅरलायज आसा पॅरलिटीक उरता ताका खंय वचोंक जायना बे तशेंच बे आमकां खंय वचोंक सोडना नो ग्रोथ नो प्रोग्रेस नो त्या देखून मोगाळ भवन आनी बिनो दोवा परी पडटना सळका बरी फलाचे जाल्यार दोवा परी पडच्या त्या देवाच्या सक्तेचेर देवाच्या बळाचेर म्हाका आनी तुका भावार्थ आसा जाय आनी तो भावार्थ तो बरो असो म्हज्या भिरांत या म्हज्या धैर्यांत हांवें दाखोवंक जाय राती घट्ट न्हीद पडल्यार यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन यू आर ट्रुली काले म्हणटा भावार्थी मनीस पेद्रू बरी
त्या देखून म्हज्या ल्हान भुरग्या हांगासर वजया प्रभात्या मुखांतर आमकां सांगलेलें आसा हांव दोवा पर्यंत पडटलो तोवळ तूं साळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबनॉनाचो परमळ आसतलो म्हजे सावळेक तें परतून वस्तें करतलीं पीक काडटलीं एका दाखवाली पर्यंत तीं फुलतलीं लेबनॉनाच्या दाखा सोऱ्या पर्यंत ती प्रसिद्ध जातलीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळय मगाळ भावनान बीन देवाचें उतर कसलो एक भरवोस आमकां दिता भरवोस आमकां दिता देव कसलें रुपांतर आमच्या जिणेंत हाडूंक शकता म्हणून हें देवाचें उतर आमकां सांगता आनी आयच्या ह्या वेळार देव खंडीत जावन आमचें तें दोवा पर्यंत पडला मगाळ भावना बेनो पतयतात गे प्रेज द लॉर्ड ताच्या आशिर्वादान ताची बेसांवां आमच्या दोवा पर्यंत पडल्यान आमी हांगासर वो वेळ हांगा करसीत आसतना आमची राठावळ आमी बगलेक दवरून आमी हांगासर आयलेल्या वेळार कोणा पासत मागूंक आयले आमच्या पासत जावं पर आमच्या भलायकी पासत जावं पर आनी कोणा पासत देव आमचे दोवा पर्यंत पडला त्या देखून आमचो भावार्थ आमचो बरवसो ताचेरच आमी दवरया आनी ह्या आमच्या देवाच्या आजरपणान निरंतरी जियेवया निरंतरी दाविदाचे उतरां हांवें उल्लेख केले ती परत हांव सांगता म्हजी एकच एक आशा सगळ्या म्हज्या जिवितान पळया नॉट जिविताच्या थोड्या दिसांनी मात नाही कष्टांत आसतना मात्र नाही नश्टांत आसतना मात नाही पिडा शिडा येता आसतना मात्र नाही सगळ्या म्हज्या जिवितांत येवच्या दुखा वेळार म्हज्या जिवितांत येवच्या नश्टा वेळार म्हज्या जिवितांत येवच्या अस्कतकाये वेळार म्हज्या जिवितांत येवच्या जांपरां सोडून जावच्या त्या संदर्भार हर एका वेळार सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे गरी म्हळ्यार सर्वेस्पराच्या हजरपणान हांवें आसूं आसा रावा तो तुमच्या सांगता आसा म्हणून पातयेया इट डजंट लीव युअर सायड नो इट डजंट लीव युअर सायड तो दोवा पर्यंत तुमचेर पडटा बऱ्यांतलें बरें योजन तुज्या खातीर ताच्या लागीं आसा बिलीव दॅट तूं पातयेत आसतना मात तें योजन तुज्या जिणेंत सफळ जाता आनी धैर्यान देवाच्या हजरपणान दाविदा पर्यंत सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्परचे गरी हांवें आसूंक ताचें मुखामळ पळोवंक ताचें मुखामळ म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत उडास दवरात मैजे ताचें मुखामळ पळयतलो म्हळ्यार ही वॉज नॉट काय म्हणटात सींग गॉड फेस टू फेस म्हळ्यार मुखामुखीन न्ही कित्याक म्हळ्यार उपरांत आमकां कळीत आसा पवित्र पुस्तकान सांगलेलें आसा कित्याक म्हळ्यार देवाक पळोवन कोणी वाचलेलो ना देवाक पळोवन आमकां वाचूंक जायना ताजो परजल ताची महिमा ना थंयसर आजारपणाक एक शब्द आसा मुखामळाक एक शब्द आसा पानिम म्हणून हेब्रेव भाशेंत पानिम म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कितें म्हळ्यार एक मुखामळ मागीर एक हजरपण तांणी मोइजे जावं पुरो एलिया जावं पुरो दावीद जावं पुरो देवाच्या हजरपणान मुखामुखी रावचें म्हळ्यार ह्या संवसारांत देव आयल्यार आमी कोणी वाचचे ना तितलो ताजो परजल तितली ताची महिमा ताच्या हजरपणांत आमी जियोवचें ताजें हजरपण आमचें जिवीत रुपांतर करता कशें मैजेचें मुखामळ परजळ्ळें तशें देवाचें हजरपण ताजें हजरपण आमच्या जिणेंत आसा म्हणून त्या धैर्यान आमी जियेत आसतना आमी परजळ्ळेलीं जाता आमी सारका बरें फुल्लेलीं जाता आमी गोवांचें पीक काडूंक शकता दाखवाली बरी आमी फुलता लेबेनॉनाच्या दाका सोऱ्या परी आमी प्रसिद्ध जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
हालेलुया वंदन तुका सुम्या जेसू अर्गां तुका सुम्या जेसू होगलाप तुका सुम्या जेसू स्तुति तुका सुम्या जेसू हर्षितां तुका सुम्या जेसू महिमा तुका सुम्या जेसू आराधन तुका सुम्या जेसू आराधन तुका सुम्या जेसू आराधन तुका सुम्या जेसू आता आमी मोगळ भावांनी बेनिनो सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी वेळ करसिया सक्रामेंत हांगासर आमचे मदें आमी हाडटा आसतना उंड्या रुपार आसचें ताजें हजरपण आमी वळखून घेवया आनी आमच्या देवाक आमच्या सोम्यांक आमकां सदांच राखच्या आमच्या देवाक आमी ताका फावो आसलेलें ताका मानचें तें आराधन करया. आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका सांगता आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोगन तुवे संसार रस्तोय सुंदर तो केलो मनशाक तुझ्या सारक्या सोकर ताचे अधीन दिलोय मोगन तुवे संसार रस्तोय सुंदर तो केलो मनशाक तुवे सारक्या सोकर ताचे अधीन दिलो आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. सावून संवसार कायलोय काळोख धांवडायलो कुर्सार मोरून सोडवण करून आमकां जीव दिलो मौनिसाव संवसार आयलोय काळोख धांवडायलो कुर्सार मोरून सोडवण करून आमकां जीव दिलो आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. पाराक्लिता कुर्पेदातारा कुर्परमुख आमचेर शेनाव नितळ कर आमकां पवित्रत्म्याक पाराक्लिता कुर्पेदातारा कुर्पेचो पावस आमचेर शेनाव नितळ कर आमकां आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका बापा आराधन तुका
आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा हालेलुया 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 मोगळा जेजू तुवें म्हणलें संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सोबें आसतलो. तुज्या उतरांक सरी जावन हो संवसार आसता वरेक ह्या उंड्या रुपार तूं आमचे मदें आसतलोय. संवसार सरा पर्यंत तुजो आदेश ह्या संवसारांत पवित्र सभा पाळटेली. जो आदेश तुवें निमाण्या जेवणार दिल्लोय. येवकारिस्त करता आसतना हे म्हज्या उगडासा करात. केदोळ वारेक तुज्या उडासाक हो सॅक्रिफीस आमी भेटयता. हो येवकारिस्त आमी भेटयता. केदोळ वारेक उड्याचें रूप घेवन तूं आमचे मदें आसतलोय. आमी भेटयलेल्या त्या येवकारिस्ताच्या बळान कृपेन तुवें उड्याचें रूप काडून गेल्लें आनी हें रूप हांगासर आमच्या दोळ्या मुखार आसा. ह्या उड्या रुपार तूंच आमकां मेळटाय, आमकां भेटताय, आमकां लागीं सरताय, आमचे लागीं उलयताय, आमकां आयकताय, आमचेर काकूळट दाखयताय, आमचेर बिरमोतीची दिश्ट घालताय, आमची पिडा गुण करताय, आमकां उजवाड दिताय, आमचो भावार्थ वाडयताय, मोग करूंक आमकां शिकयताय, बरवशान आमकां दवरताय, निराशी आमची पयस करताय, वारें वादळ आमच्या जिणेंतली शांत करताय आनी व्हरतो सांगात दिवन आमी वचूंक जाय आसलेले धडीक तूं पावयताय. हे जेजू, ह्या तुज्या हजरपणा खातीर, ह्या तुज्या हजरपणा मुखांत आमकां तूं दिवन आसच्या त्या बऱ्यापणा खातीर, ह्या तुज्या हजरपणा मुखांत आमचेर तुवें वतून आसच्या कृप्या आशिर्वादां खातीर आमी तुका दिनवासता, तुका अर्गां दिता. 2000 वर्सां आदीं मनशा रुपी आसून कितें सगळें तुका लागीं सरलेल्या परचेक तुवें केलें. कितें सगळें भावार्थान तुका लागीं सरलेल्यांक तुवें केलें. कितें सगळें तांच्या भुरग्यांक हाड
तुझे सरशी आयलेल्या वेळार तुवें केलें कितें सगळें ताच्या पिडेस्तांक घेवन तुझे सरशी आयलेल्या वेळार केलें कितें सगळें पत्कांत जिवीत विपाड करून तुझे सरशी आयलेल्यांक केलें तें आजून तूं आमचें तें करताय तुझे तें बाबर्तान आयलेल्यान तें करताय बाबर्तान तुका लागीं सरलेल्यान तें करताय इस आमची फातयेणी हो आमचो व्हड विश्वास ह्या विश्वासान तुजे समोर आसा तुका आमच्या देवाक मात्र फावो आसलेलें आराधन दिवच्याक आमी दिबेर पडल्या तुजे तावन मात आमकां बेसावां मेळटात म्हळ्यार विश्वासान म्हळ्यार पातयणेन तुजें बेसांव घेवंक तुजें आशिर्वाद घेवंक आमी हांगासर आसा हे जेसू आमचो बरोबस आमकां निराश करिना आमची पातयेणी आमकां कश्टांत घालिना तुजे थंय दवरलेलो गूण भावार्थ आमकां नश्टांत घालिना आमकां सळका भशेन फुलाशें करता उपरांतलें वयर काडटा दुखां आमची पुसून काडटा वजें आमचें हळू करता निराशा पयस धांवडयता सांखल्यो तुटोवन उडयता बंदपासांतलें भायर काडटा उदका वयल्यान सयत वाऱ्या वादळान तावन सयत सोलोवंक आमकां करता वाऱ्या वादळांक संपडल्ली दोण वाऱ्या वादळांक संपटल्लें आमचें जिवीत शांत करता तुका जावं अर्घां तुका जावं हकलाप तुका जावं स्तुती हे मुड्याचें रूप घेवन आजून हें सगळें तूं आमच्या जिवितान करताय देखून हरसिल्लें जावं तुजें नांव जेजू वर्णिल्लें जावं तुजें नांव जेजू त्या नांवांत आसलेली सकत त्या नांवांत आसलेलें बळ आमकां निरंतरी अनुभव करूंक मेळूं जेजू आमेन सुम्यांक यस भगनांनी यस भावार्थान आराधन करया यस विश्वासान ताच्या संगतपणान वो वेळ करसिया ताका लागीं सरया भावार्थान ताचेर नदर मारया ताच्या काकुळतीची दिश्ट आमचेर फंकलेली आसा तो आमकां जण एकल्याक पळयता ताची दिश्ट आमचेर जण एकल्याचेर पडलेली आसा कंसयलेली आसा ताचे काळीज आमचे खातीर कणवळेन भरलेले आसा
तो आमचो बिनमत पावचो देव, हुस्कोचो देव, तो आमचे समोर आसा. ताजो हुस्को, ताजो मोग कार्या रुपाक येवचो मोग, कार्यांत दाखोवचो ताजो हुस्को, तो आमचे थंय काम करता. ताजो हात आमकां दिता, आमकां उखलता. ताजो हात आमचेर वचोवन ताच्या ध्यानाने आमकां भरता. ताचेर आमचो बाबार दवरया. कितेंय आमची कंत आसा जाल्यार, कितेंय भिरांत आसा जाल्यार ती सोडया, ती पयस करया. बाबार्थ्यांच्या जिवितांत कंतीक, बेजारायेक, दुबावाक, भिरांतेक जागो ना तें आमी स्पश्ट करया. ताका कळीत आसा आमकां बेन दिसता म्हणून तो समजता. हर एक फावटी आमी भियेत आसतना, हर एक फावटी दुबावता आसतना तो आमकां परत 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 म्हणटा, भिये नाका, भिये नाका, हांव आसा. हर एक फावटी आमकां दुबाव आसता आसतना तो म्हणटा, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तो दुबावताय, कित्याक भियेताय. हांव आसा म्हणून तुका कळीत ना गे, म्हज्या सत्तेचेर तुका भावार्थ ना गे. हांवें वारें वादळ शांत केल्ल्या भशेन तुवें वाचूनाय गे. मेल्ल्यांक सयत जिवंत केल्लें घडीत तुज्या उडासाक हाड. हांवें म्हणून गे देवाक कडपातावन सयत संत जोंची सकत आसा म्हणून म्हज्या उतरांचे तुका पातयेनी ना गे. कित्याक दुबावताय, कित्याक भियेताय. हांव आसा, हांव तुजे वेळ दोबा परी पडटा. हांव तुका सांगात येता, हांव तुका अराधान, हांव तुका लागीं आसा. ह्या भावार्थान, ह्या विश्वासान दिबेर पडून ह्या आमच्या जेसूक आराधन करया गावन गीत. Bansangko 108 Norayan 2. Jesu maka apuyta, mogan maka poleta, wengen ta jatuh kita, pat kamu jimpakshita. Jesu maka apuyta, mogan maka poleta, wengen ta jatuh kita, pat kamu jimbakshita. Jesu, 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 Jesu. भावार्थान जेजूच्या नांव म्हणया. Jesu, 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 Jesu.
건걸 사타나 건티 두킨 물타나 소мя울로 martana Kais maka unena Chinyan kanggal satana Konti dukin murtana Somyang ulo martana Kais maka unena Jesu, Jesu, Jesu 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 왜 예수 지내다운 कंगलजाता निराशा मका दोस्ता जिनियन हांवें चिंतलें बरें जायते फावटी जायना हें सगळें म्हाका कंगाल करता आसतना तुका उलो मारूंक म्हाका शिकय तुका उलो मारता आसतना तूं म्हाका लागीं आसाय लागीं सरताय म्हळ्यार भावार्थान वळखून घेवन तुका उलो मारूंक म्हाका आधार दी सगळें म्हळें पण तूं पयस करतलो सुम्या सगळें म्हळें पण म्हजें तोंड काडतलो सुम्या मुझे पासोत में लयतो मोजो बोरो गोळीतो सदांच म्हाका राखयतो करोस मोजो सोमितो मुझे पासोत में लयतो मोजो बोरो गोळीतो सदांच म्हाका राखयतो परस मोजो सोमितो जेसू 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 वडिलांच्या सुचना उलो मारा जेसू 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 सत्यवान नाव ते जेसू बळवंत नाव ते जेसू जेसू उस्वार देवचे नाव ते सगळ्या नसतातावन आमकां भायर हाडचे नाव ते त्या नांवान थंय जगत आसा त्या नांवान थंय बळ आसा असलें बळ खंयच्याय नांवाक ना हे नांव आमकां सुटका दिवचें नांव हे नांव आमचे खुमके घेवचें नांव हे नांव आमच्या मोटार केदळाय आसूं दी कष्ट नश्ट वेळार हे नांव भायर सरूं दी ह्या नांवा वरवीं आमकां सुटका मेळटा जेजूचें नांव जेजूचें नांव
आमचं भावात दवरया या जेजूच्या नावांचेर आमची बाबा आमचं भावात कंस हे नाव जावं आमकां मोगाचें हे नाव आमकां बरेंपण हाडचें Ergan tuka sumya Jesu Ergan tuka somya Jesu. Hoglab tuka sumya Jesu Hoglap tuka somya Jesu. Stuti tuka sumya Jesu Stuti tuka samya Jesu. Jai Jai tuka sumya Jesu Jai tuka samya Jesu. Aradhan tuka sumya Jesu Aradhan tuka samya Jesu. Mahima tuka sumya Jesu Mahima tuka samya Jesu. Vandithan tuka sumya Jesu Vandithan tuka samya Jesu. Aradhan tuka sumya Jesu Aradhan tuka samya Jesu. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Jesus Jesus. Jesus Jesus. Jesus Jesus. Jesus Jesus. Jesus Jesus. Jesus Jesus. Jesus 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 Jesus. Jesus सर्व मेंबर्सच्या वैमघाळ भवन आणि बहिणींनो आमच्या सुम्यांचे हजारपण या वंड्या रुपार आसा ताच्या उतरा मुखांत आमचे लागीं तो उलोवंक आशेता ताका आयकूंक हरियारीनी लोक येतलो ताचे थावन भलायकी आपणावंक मात्र न्हय ताचे थावन पिडा शिडा गुण कण घेवचे खातीर मात्र न्हय केवल लौकीक बरेपण आपणावंक मात्र न्हय सस्नीक जिवीत दिवची उतरां आयकुच्या खातीर या जेजू लागीं लोक येतलो जेजून लाजाराक जिवंत उठयलो तरी तो आतां ना तो मेला ह्या संवसारांतलें जिवीत दिवंक तो आयिल्लो न्हय सस्नीक जिवीत दिवंक तो आयिल्लो आनी त्या खातीर तो उलयल्लो ताणें शिकयलें म्हजे लागीं आसा सस्नीक जिवीताचीं उतरां म्हणून ताणें सांगलें आज तसो जेजू हांगासर आयिल्ल्या आमचे लागीं उलोवंक आशेता आमकांय ताचो संदेश दिवंक आशेता तर आमी उबी रावया आनी देवाचें उतर आमी आयकुया आयच्या दिसाचें उतर लुकाच्या वांजलांत आसलें तें अध्याय 18 वाक्य 9 तावन 14 पर्यंत सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे इसवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेर पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतेल्या थोड्यांक जेजून ही ओपार सांगली एक पावटी 2 जण मागणें करूंक म्हणून वयर देवाळाक गेले तांचे मदलो एकलो फरिजेव आनी एकलो सुंकागार फरिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणें करी लागलो देवा हांव हेर मनशां बरी लुटकार अन्यायकार प्रद्वारी न्हय देखून हांव तुका अर्गां दितां हप्त्यांत 2 पावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो 1/10 वांटो फारीक करतां
पूण तो सुंकागार पयस रावून आपले दिश्ट सयत सर्गाक उबा रावंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हृदय बडोवन म्हणालो, देवा म्हजी पातक्याची काकुळट कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो. पूण तो आनी एकलो ताका मानवालो ना. कित्याक आपणांकच वर्तो करता ताका देव कलतो करतलो, आनी आपणांकच कलतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. आमी बसया. मगळ बाबांनो आनी भयणीनो, फारिझेवाची आनी सुंकागाराची ओपार आमी आयकली. ही ओपार सगळ्यांक सांगली ओपार न्हय. सुरवेर सांगसर सांगलेलें आसा, ही ओपार थोड्यांक सांगली. ते थोडे कोण? ते थोडे कोण आपूण नितीवंत म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपारवा करतल्या थोड्यांक. ह्या थोड्यां पैकी हांव आनी तूं आसां गे. ह्या थोड्यां पैकी हांव आनी तूं आसां गे. जर आसांक जाल्यार ही ओपार आमकां सांगली. कोण ह्या थोड्यां पैकी आसान पळया. ही थोडीं कोण ती? आपुणूच नितीवंत म्हूण चिंतची, आपणाचेरच पातयेवन आसची आनी हेरांची बेपारवा करची. त्या देखून ही ओपार कोणाक म्हणून पयल्या वाक्यांत स्पश्ट केल्लेलें आसा. ओके, मुखार या. आनी जेजू कितें करता? ओपार प्रॉपर. ओपार प्रॉपर हांगातावन सुरू जाता. एक फावटी दोग जण मागणें करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. वाव! मागणें करूंक वेचे म्हळ्यार बरी बरी संगत न्ही गे. पाड संगत गे. तुमी हांगासर मागण्याक आयल्यात, पाड संगत गे. मस्त जाण आयल्यान, दोग न्हय, मस्त जाण आयल्यात. बारी बरी गजाल. व्हेरी गुड. वी एप्रिशिएट इट. वी एनकरेज इट. आमी प्रोत्साह करता, आमी शाबासकी दिता. तांचे मदलो एकलो फरिसेव वयर देवाळाक म्हळ्यार जेरुसलेमाक देवाळाक म्हणून आमी समजूं येत. तांचे मदलो एकलो फारिसेव. आतां फारिसेव म्हणटा आसतना तुमच्या मतींत फारिसेवा विशयांत पॉझिटिव्ह चिंतप आसा की या नेगेटिव्ह चिंतप? म्हाका सांगा. तुमी जायते शर्मा आयकल्यात, फरिसेवा विशयांत आयकलां, फरिसेवा विशयांत वाचलां. तुमकां तांच्या विशयांत फरिसेव म्हणलो शब्द आयकत आसतना तांच्या विशयांत तुमकां धनात्मक चिंतप येता की या ऋणात्मक, या पॉझिटिव्ह चिंतप येता की नेगेटिव्ह चिंतप येता? व्हडल्यान सांगा. नेगेटिव्ह न्हय गे. कित्याक नेगेटिव्ह चिंतप येता?
त्या पुणूच बागेवंत म्हण चिंतून आशिल्ले आं मागीर मागीर कित्याक नेगेटीव चिंता येता तांच्या विशयान लोकांच्या माथ्यार कैद्यांचे बरे घालतले ते पाळिनातले हां मागीर मग भवन आनी बेनिनो आमच्या मतीक नेगेटीव चिंता येता न्ही फरीज म्हणटा आसतना पूण आमी जेजूच्या काळाक गेल्यार फरीजावा विशांत नेगेटीव चिंताप नातलें ऋणात्मक चिंताप नातलें तांच्या विशयान पॉझिटिव्ह चिंताप मात्र आसलें बरें मनीस ते फरीजे म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ कळीत आसा गे कोणें आयकला गे खंय जाल्यार कोणें आयकोना गे कोणें सांगूं ना गे तुमकां फरीजे म्हणल्यार असो अर्थ कितें गे म्हणल्यार सेपरेटेड वन्स सेपरेटेड वन्स म्हळ्यार कळटा गे तुमकां विंगड दवरलेले विंगड आसचे खंयच्यातावन विंगड पथकातावन विंगड आनी देवा खातीर विंगड टू थिंग्स पथकातावन विंगड आनी देवा खातीर विंगड तांच्या भाशेन आसा पळय काही देपाळचे कोणी नातले कोणी नातले तितलें बरें नांव तांकां आसलें तितलें इन्फ्लुएन्शियल तो जोसेफस म्हणलो एकलो आसा हिस्टोरियन जर ताची हिस्ट्री तुमी वाचल्यार फरीजावा विशयान कळटा तो वळच्या काळार जेजूच्या काळार तो कितले पंगड आसले तें कळीत आसा गे कितले पंगड आसले गोतू ना एक जाल्यार तुमी आयकल्या ह्या पंगडा विशयान एक फरीजेव हां सदुसेव मागीर हां एस म्हणून एकले आशिल्ले मागीर झॅलर्स म्हणून एकले आशिल्ले तशें 4 पंगड आशिल्ले ही जस्ट हिस्ट्री इल्लें कळून पूण ह्या 4 पंगडा पैकी अतिवर्तो मान अतिवर्तो गौरव कोणाक आसलो गे म्हळ्यार फरीजेवांक आमकां मात्र आतां मात्र तें नेगेटीव आयकोन 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 फरीजेव म्हणटा आसतना नेगेटीव चिंताप येता सोडल्यार जेजूच्या काळार फरीजेवांक नेगेटीव रितीन पळयनातले तांकां व्हरतो रिस्पेक्ट थंयसर आसलो कित्याक म्हळ्यार काणून तितल्या मापान पाळचे व्यक्ती ते हे इल्लेशें बॅकग्रावंड मतीर आसूं दी कित्याक म्हळ्यार आमकां थोडें बॅकग्रावंड मतीर नातल्यार आमकां ओपार समजोवंक कश्ट ओपार कॉन्टेक्स्टार घालीचे ताका एक संदर्भ आसा त्या संदर्भार घाल्यार मात्र ओपार इसो अर्थ आमकां कळटा त्या देखून हें पळय गरजेचें ताचे उपरांत आमी पळयता तांचे मदलो एकलो फरीजेव आनी एकलो सुंकागार सुंकागारा विशयांत तुमचें चिंता पॉझिटिव्ह आसा की नेगेटीव आसा म्हाका गुर्तू ना म्हाका वेळ पावता गे म्हणून नेगेटीव आसा की पॉझिटिव्ह आसा हां नेगेटीव न्ही गे ओके आमतू आमी पळोवंक गेल्यार जेजूच्या काळार तांच्या विशयांत चिंताप नेगेटीव आसलें सुंकागारांचो धर्म खंयचो जुदेव कितें या दुसऱ्या धर्मांचे
हां जुदेवस नेंगे जुदेवस ते रोमा सांगत आसतले सुंक वसूल करतले त्या दुकोनी तांकां एक पातकी म्हणून वलायतले रोमा घरांत सांगात रावून रोमा घरांक सुंक वसूल करून तांकां दितात म्हणून आनी वसूल करता आसतना सडीत वसूल करतले ते त्या देखून मातेव आनी ते बरो बारीक ग्रेस्त आशिल्ले मातेव सुंकागारांचो मुखेली जावन आसलो CEO जावन आसलो यू कॅन इमॅजीन आनी एक कारण कितें गे म्हळ्यार सुंकागारांक त्या नेगेटीव दृश्ट्यान पळोवंक ते एक उपादेश निरंतरी मोडून आसले एका रितीन ते उपादेश मोडून महापातकांत आसले उपादेशा विरोध वेचे महापाताक न्ही गे महापाताक म्हळ्यार मोर्नां करचें पाताक न्ही गे मॉर्टल सीन म्हणटा आमी उपादेश जिवीत दितात उपादेशा पाळच्या उपादेशाच्या रस्त्यार गेल्यार तुका जिवीत मेळटा उपादेश सांडल्यार तूं मरताय त्या देखून ताका मॉर्टल सीन उपादेशांचा विरोध खंयचें पाताक मॉर्टल सीन महापाताक आनी हे सुंकागार खंयच्यान ते पाताक तोवळ तोवळ करनासले खंयच्या पातकांत ते निरंतरी आसतले खंयच्या पातकांत उपादेशा पैकी खंयचो उपादेश चड करून मोडटले सांगा हां हां नाही खंयचे पाताक ते उपादेश 10 उपादेशा पैकी खंयच्या उपादेशाच्या विरोध वेता ते हां ह्या पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका म्हणच्या की सोरी नाका म्हणल्यार उपादेशाक विरोध येता ते कितें करतले की म्हळ्यार एका रितीन चड सुंक वसूल करून सोरतेले न्ही गे लोकांचे सोरतेले फरतेले आतां प्रद्वाराचे करणे करतले प्रद्वारी कित्याक ती महापातकांत आसली गे म्हळ्यार ती केदाळाय प्रद्वार करिनाका म्हणल्यार त्या उपादेशाक विरोध ती वेतेली निरंतरी पातकांत आसची मनशां तांकां जिवीत ना दे आर कंडेम्ड पीपल तसलें एक चिंता तसलें एक नेगेटिविटी त्या सुंकागारांतय आसली आतां जेजू कितें ओपार सांगता गे म्हळ्यार जेजू वेता आनी म्हणटा फरिसेव नीट उबो रावून आपणा इतल्या कशें मागणें करी लागलो देवा हांव हेर मनशां बरें लुटकार अन्यायगार प्रद्वारी न्हय इज अ वेरी गुड पर्सन उपदेशांक विरोध वेसो मनीस हांव न्हय प्रद्वार हांव करिना सोरिना अन्याय करिना हांव महापातकांत ना कितलो बरो मनीस आनी तुमी ताज्या विशयान नेगेटीव चिंतात कळ्ळी मनशां तुमी आं इतल्या बऱ्या फरिसेवा विशयांत तुमच्या मती कोण ते नेगेटीव घाललें बा त्या फरिसेवा विशयान पाप बिडमत तांची इतलें बरें देवाक मानूंक देवाचे उपदेश पाळोवंक ट्राय करतात आनी तुमी तांकां नेगेटीव चिंता पळय ताच्या वयर घालून दवरला देखून बापा हांव तुका अर्घां दितां हप्त्यान 2 पावटी हांव उपास करतां तुमी एक पुटीन जाल्यार करता ते म्हाका मस्त संगत्यो सांगिजे म्हण बघता थोड्या फावटी मागीर एक फावटी अवकाश मेळटा आनी सांगया वेळाचो अभाव आसता हप्त्यान 2 पावटी हांव उपास करतां हे उपास निर्मेल्ले उपास म्हणून चिंतिनाकांत पब्लीक फास्टींग म्हणून आसा कळ्ळें गे आतां आमच्या पवित्र सभेच्या रुली प्रकार कितले पब्लीक फास्टींग आसात हां म्हणजे बोटां पळोवन तुमी सांगचें गे या हां वय निमाण्या ओके निमाण्या शुक्रार आनी सिंजीच्या बुधवार देर पब्लीक थोड्यान चिंचें थोड्या क्रिस्तांवांनी म्हणचें हांवें मस्त पुटी आयकलां
आमकां उपास 2 दीस वर्सांत रॉंग. जेजून कालें म्हणलां गुटान उपास करा. गुटाचे उपास करूंक सांगलें तें आमकां उडासत ना. पब्लीक रितीन 2 उपास गुटाचे कितलेय करियेत. करतात की गुटान कोणा कडेन नातल्या बरें. दे आर मोस्ट इम्पॉर्टंट. गुटाचे उपास. फरीजो म्हणटा आपूण हप्त्यान 2 पावटी उपास करतलो. वॉट ए वंडरफूल मॅन ही इज. आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत 1 वांटो फारीक करता. थोड्या आदायांतलो न्हय. खंयचें ह्या वांट्यांतले तुवें दांत 1 वांटो दी जाय म्हणून ना म्हणून सांगलां पळया. सगळ्या आदायांतलो दिजे म्हणून ना. तांकां एक तल हें काणून आसलें. पूण हो फरीजो एक एक्स्ट्रा स्टेप वेता. इज वॉकिंग एन एक्स्ट्रा मायल. सगळ्या आदायांतलो खंयचोय आदाय सोडिनासतना तांतलो दांत 1 वांटो तो देवाक दिता. आनी इतल्या बऱ्या फरीजवा विशांत तुमी नाका जाल्ले चिंतात. तुमकां दवरिचें हांवें. ओके. आतां सुंकागारा कशें येवया. फरीजवाचें मागणें अखेर जालें. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपले दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य नासतना फकत आपलें हृदय बडोवन ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. आमी हृदय बडयता. बडें न्हय. थोड्यांक कालें म्हणून गोत्ता न्हय अशें करतात. तें हृदय बडोवचें गे न्हय गे. थोड्यांक कालें म्हणून गोत्ता न्हय. वॉट इज दीस. हें बडोवचें. तें हृदय बडोवचें तें तावन आयलां आमच्या मिसाक. ताचें मूळ खंय आसा. म्हळ्यार हांगासर आसा. गोतालें गे तुमकां. गोता आसलें जावं पळोवन. हांव पातकी, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हांव पातकी, हांवें अपराध केला. हांव ल्हान, हांव कलतो. सर्गाक दीस सयत उबारूंक धैर्य नासतना देवा म्हजी पातक्याची काकूळट कर. मागणें संपलें. एकल्याचें इल्लेशें लांब आसलें मागणें आनी एकल्याचें बारीक सिंपल मागणें. न्हय गे. देवा म्हजी पातक्याची काकूळट कर. इनफ. ओन्ली 1 सेंटेन्स. आतां आमी न्हय त्या काळार ही ओपार आयकतल्यांच्या स्थानार आमकां आमी दवरया. समजलें. आमी खंय आतां कोणाच्या काळाक या आमी जेजूच्या काळाक या. आनी जेजूच्या काळार आमकां कळीत आसा जेजूच्या काळार आसल्यान फरीसेव बरे मनीस आनी पातकी सुंकागार पातकी मनीस. आतां एक जुदेव जावन त्या काळार ही ओपार जेजूतावन हांव आयकत आसतना जेजूतावन कन्क्लुजन कितें जायचें आसलें. वॉट कन्क्लुजन दे वूड हॅव एक्सपेक्टेड. समजता की ताणें कितें कन्क्लुजन देवातावन आशिवून आशिल्लें. फरीसेव देवाक मानवालो जावन फाटीं गेलो. तें नॉर्मल कन्क्लुजन. तांच्या लेकार त्या आन्सराक 100 मार्क्स. फुल पास. पासिंग इन डिस्टिंक्शन. पूण दे शॉक्ड.
आमकां तितलें शॉक बगना आमकां तितलें शॉक बगना कित्याक शॉक बगना ह्या काळार ही ऑफर आयकत आसतना जेजूचें आन्सर आमकां शॉक दिना कित्याक कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या काळार आसा पूण जर आमी आमकांच जेजूच्या काळार व्हरून त्या जुदेवांच्या त्या जाग्यार आमी दवरल्यार वी ऑल्सो वूड हॅव बीन शॉक काल उलयता हो जेजू वॉट इज स्पीकिंग इतलो बरो फरिसेव इतलो बरें काम करचो तो ताका सूण वो म्हणटा तो पातकी उपदेश मोठचो तो नितीवन जावन तो देवाक मनवालो जावन गेलो म्हणून वॉट इज स्पीकिंग आतां एका बऱ्या मनशा विशयान तुमचे मदें आसलेल्या एका मनशा विशयांत हांवें बरें उलोवचें सोडन तुमच्या दृश्टीन पेवंडो आनी कोणी एकलो आसलो आसा जाल्यार या सोरलो आनी कितें आसा ताका हांव एप्रिशिएट करा जाल्यार तुमी म्हज्या विशयान कालें चिंतीत कालें चिंतचे आसता ओ पद्र्याप समासागिया इल्लेशें तकल्यांत इल्लो अस्कत जाला हाका कांय गोतून आसता त्या विशयान त्या मनशा विशयान ताका कांय खबर ना वाटारे थोंडाक आयिल्ले बरें उलयता तो बरो मनीस काय म्हणटा म्हणना पद्र्याप घरा वेता बरें ग तें चिंतून आनी एकल्या लागीं सांगून तुमी वेशात न्ही गे शॉक काल प्रॉब्लेम आता वेर इज द प्रॉब्लेम नाव कित्याक फरिसेव मनवान आसतना गेलो कारण आसा म्हाका वेळाचें बेन दिसता त्या देखून इल्लोसो वेळ काण घेता हांव पळोवया 4 संगती हांगासर आमी गुमानांत घेवंक जाय पयलें फरिसेव खंय आसा लागीं आसा जेरुजलेमाच्या देवळांत आउटर कोर्ट म्हणून एक आसलें भायलें आंगण म्हणयेत मागीर एक इन्नर म्हणून आसलें थंय होली ऑफ होलीस मात्र आसलें ताच्या उपरांत ताच्याकी भायर आसलें तांकां थंय सुंकागारांक मात्र ओके फरिसेव मुखार आसा तो देवाक होली ऑफ होलीसाक लागीं आसा सुंकागार पयस आसा तें तांचें पोजिशन कशें ह्या इगर्जेंत थोडी हांगासर आसान फरिसेव म्हणची दिनाकात पाप तें बरें बरें आयकोवया बरें मागणें करूंक म्हणून बसल्यान हांवें एक एग्जाम्पल दिवचें मात सुंकागार खंय बसून आसा म्हळ्यार ओ तें फाटल्यान तशें उडास्तवर जाय तें एका देवळान कशें आमी मुखार बसता फाल्यां सकाळीं मुखार बसून काय म्हणटात मुखार बसले पळय फरिसेव म्हणची दिनाका नो एक एग्जाम्पल दिवचें सुंकागार वो तें फाटल्यान आसून फरिसेव मुखार आसल्या बरें दिसता ओके केदाळ दृश्य पळयता आसतना आमी चिंतचें मुखार बसलें ओ गूड तो घालें फाटल्यान बसला आतां पाद्रापान पाटी बसल्यांक सकणा मुखार तापोवचें न्ही गे ओके दॅट इज द पोजिशन ताच्या उपरांत दुसरें फरिसेवांत थंय एका रितीचो गर्व आसा हंकार आसा न्ही गे हो गर्व आनी हो हंकार व्हडलें पाताक इंग्लिशांत ताका सिन ऑफ प्रायड म्हणटा हांव प्रायड हें पाताक आदारूंकूच सर्पान नाडलें तूं
हें फळ कशें जाल्यार तूं देवा बरें जातलें. प्रायड, गर्व, सुंकागर घालतो, हृदय बडयता, पातकी म्हूण वळखून घेता. 2 डिफरन्सीस. हांव कांयच न्हय. तिसरें, फरिसेव कितें करता गे म्हळ्यार तो हेरांची झडटी करता. ताचें फोकस खंय आसा, ताचें गुमान खंय आसा, ताचें गुमान ताचें तें मात्र आसा. हांव असो, हांव तसो, हांव बरो म्हळ्यार तो, ताचें गुमान थंय आसा, त्या पातक्या थंय आसा, हेरान थंय आसा. तो दुसऱ्यांक तें गुमान दिना, दुसऱ्यांच्या बरेपणान तें गुमान दिना. पूण हो सुंकागर ताचें गुमान खंय आसा, ताचें गुमान ताचें तें आसा, ताच्या पातका थंय आसा, काकुळटीचे गरजे थंय आसा, ताका गरजेचें सोडवण थंय आसा. समजलें मग? फरिसेव एका रितीन हेरांची झडटी करता. आमी थोड्या पटीन तशेंच चिंताव करना. कोण एकलो पाड नांव आसलो, पाड केलो आयला, हो काल्याक बा इगर्जेक आयला, बारी भाग्यवंता बरें करता. आमी इगर्जेन बसून दुसऱ्या विशयान चिंताव गे, ताजें ड्रेस पळय, कालें घालना आयलां हें गे, घरच्यांक सांगूंक जायना गे. अळे तो अळे पोर हांगा तें बारांत आसलो, अळे आज बळें तें बसला. अळे 30,000ची झगडली, आस्त भितर घाल्ली, म्हजे लागचे पयशे काण गेले आतां आनी कितें दिवन अळे आयल्या बळें मागता बळें व्हडल्या भाग्यवंता बरी. इगर्जेन बसून आमचें गुमान सगळ्यांक तें वर्तावंक गे, आमी वर्तावंक गे. हें आमच्याच उण्यापणान, तें आमच्याच ना फावो नातलेल्या त्या जिण्या विशयांत आमी चिंताव. उडास दवरया. आमी तशें केल्यार दुसऱ्या विशयान चिंतल्यार आमी फरिसेवांच्या पंगडांत पडटा. ओके. गर्व आसा गे आमकां, आमी इतलें करता, तितलें करता, इतलें दान दिता, तितलें दान दिता. हांव सगळ्यांत आसा, पाद्रापार म्हाका कित्याक वासाप दिवन, हांव सगळ्यांत आसा, म्हाका मात्र पाद्रापान आज कांय खर्च करुना, म्हाका आपोवना आज, हांव हर एकांत आसा. पाद्रापाक पयलें दान दिवचें हांवें, म्हाका पळय पाद्राप केअरलेस करता. आसा गे गौर. हें हांवें इल्लें शॉर्टकट केलें, म्हाका मस्त सांगूंक आसलें. ओके, तुमकां समजता म्हण चिंता. चवथें आमकां हांगासर सांगलां, फरिसेव ताचेच लागीं मागता. हांगासर पळया, इंग्लिशांतलें ट्रान्सलेशन इल्लेशें सारकें आसा या सारकें ना म्हणून सांगूंक जायना, पूण तितलें समजना. पूण दुसऱ्या ट्रान्सलेशनान तुमी गेल्यार जावं पुरो RSB, NRSB या अमेरिकन बायबल या तसल्या ट्रान्सलेशन तुमी गेल्यार थंयसर कालें म्हळ्यार फरिसेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणें करी लागलो म्हणून आसा. आपणा इतल्याक म्हणून तें बरें ट्रान्सलेशन न्हय. तें निजायक ट्रान्सलेशन ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार आमी ग्रीकाक गेल्यार ग्रीकांत सोदल्यार ताचें ट्रान्सलेशन कशें आसा म्हळ्यार तो आपणा लागींच मागीर लागलो. म्हळ्यार आपणाकच देवाच्या जाग्यार दवरी लागलो. तो देवा लागीं मागनातलो, देवा लागीं उलयनातलो, देवा लागीं सांगनातलो, आपणाकच वयल्या जाग्यार दवरतलो. Here lies the problem. फरिसेवाचो समाजचो वो
त्या देखून पयलें हांवें सुरवेळ सांगलें आपुणूच नितिवंत म्हूण चिंतून आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या देवाचेर न्हय, ताची पातयेणी देवाचेर नातली, ताची पातयेणी ताचेरच आसली, ताची पातयेणी ताचे करच्या कामांचेर आसली, ताची पातयेणी ताचेर ताणें केल्ल्या दान धर्मांचेर आसली, ताची पातयेणी ताणें करच्या उपासाचेर आसली. हंकार ताणें ताकाच देवाच्या जाग्यार दवरलो, गर्वान तो भरिल्लो. sin of pride he was committing. हेरांची बेपरवा करतलो, देवा मुखार येवन देवाळाक येवन हेरां विशांत चिंतलो, आपणाकच वयर दवरतलो, आपणाकच देवाच्या जाग्यार दवरतलो, हेरांक मस्त दितलो. जर मोगाळ भावान आनी भयणींनो, म्हजें मागणें, म्हजो उपास, म्हजें दानधन, म्हजी सेवा इगर्जेंत दिवची सेवा, म्हजें लिडरशीप इगर्जेंत, कॉयरांत थोडे फावटी मस्त समस्या आसचे कॉयरांतच. म्हजो थाळो म्हाका मायक म्हज्या थोडा भितरच आसाचे, दुसऱ्यांचो थाळो आयकोंकच नजो. थोडे नवी आयल्यार तांकां कुट्टून ती येनातल्यार बरें करचें म्हाका गत आसा. दुसऱ्यांक अवकाशच ना, हांवूंत जाय जाल्यार अशेंय रावता हांव, म्हळ्यार दुसऱ्यांनी रेगो नजो म्हणून. जर खंयचेंय हांवें करचें खंयचेंय मोगाळ भावना भयणींनो, म्हाका हंकार असो जावंक, गर्व असो जावंक, दुसऱ्यांक हळक करून पळोवंक जावं, हें म्हाका रुपीत करता जाल्यार कितलेंय तूं मागणें कर, कितलेंय बरें कर, तूं नितिवंत जावन फाटीं वचनाय. दिमेर पडया. सक्रामेंतांतल्या जेजूचें कलतेपण आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरया. आपणाकच कलतो करतल्यांक मात्र देव वर्तो करता. तुवें वर्तीं कामां केल्यान जावं पुरो, तूं बरें करना साय जावं पुरो, पूण तुजो कलतो स्वभाव मात्र तुवें केल्ल्या बऱ्यापणाक प्रतिफळ लाभासो करता. जेजूचेंच कलतेपण हें आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. ह्या प्राचिताच्या काळार आमी आसाव, त्या कुर्साक पळयता आसतना ताचे तावन आमी इमिटेट करचें, अनुकरण करचें. एक गजाल ती कलतेपणाची गजाल जावं. सैबान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लोबदन रावलो ना. तो खालतो जालो मरण पर्यंत, कुर्साचे मरण पर्यंत तो कालतो जालो. गर्व ताचे तें बिलकुल नातलो. गर्वाच्या सगळ्या ताळण्या विरोध तो झुजलो आनी जैतेवंत जालो. सैतानान ताका नाडलें, तूं देवाचो पूत वय जाल्यार म्हज्या पांयांक नमस्कार कर, हें सगळें हांव तुका दितलो. तूं देव म्हणून ह्या गुडी अर्थान उडोवन प्रूव कर.
तुझें वर्तेपण दाखय. पूण तशें ताचें वर्तेपण दाखोवंक ना. तो किडो जालो, कुर्सारून काडलो, तो व्हरतो तरी ताणें खंयच्यान ताचें वर्तेपण दाखोवंकूच ना. तो देव तरी देव म्हणून कळीत आसलें तरी ह्या देव सैबाक लोबदोन तो रावलो ना. ताका व्हरतो ह्या संवसारान जाव येता आसलें. असऱ्यांकन ताचे सेक हिंड बांदी येतो आसलो, पूण तशें ताणें करूंक ना. ताका राय म्हणून करूंक लोक वोण हाडलेल्या वेळार तो सुकोन गेलो. लोकांक ताका राय करूंक जाय आसलो, पूण संवसारी रायपण ह्या जेजूक नाका आसलें. इतलो कालतो जाल्लो जेजू आज कालतो जावन ह्या उड्या रुपार आमच्या मुखार आसा. ह्या कालतेपणाचो शेगून आमकां जण एकल्याक दी, आमच्या भुरग्यांक दी. आमच्या काळजा मनांतल्यान तें तो अहंकार, तो गर्व, हांव असो, हांव तसो, हांवें इतलें केलां, हांवें तितलें केलां, हांव अशें करनासा, तशें करनासा, इतलें दान दिलां, इतलें बरें करता म्हणून म्हज्या चिंतपांनी हांवें वाडयलेलो तो अहंकार, गर्व म्हजे तावन काडूं म्हाका आदार दी. हांव पातकी सोम्या, हांव रसनार. म्हाका तुजे काकुळतीची गरज आसा. म्हाका तुज्या बगसण्याची गरज आसा. म्हाका तुज्या सलवासांवाची गरज आसा. तूं देव, तुजो स्थान घेवंक हांव बिलकुल फावो न्हय. म्हज्या गर्वान तुजो स्थान घेवंक म्हजो अहंकार दाखोवंक केदें सोडिनाका. सदांच म्हज्या कालतेपणा वरवीं तुका मन वलो जावन जियोंक, मन वलो जावन उरोवंक म्हाका आदार दी जेजू. आमेन. Itiavoda sakramenta sustang naman koruya purvila rupa botla novioriti adarya salvon vecha ıskıtvi syan bavartaci bortiviam sırse bapa tăsis puta ullasani stutisa podvi maima sasna ekastarya hrsita Tukado gancha spirita samasami navartam. Amen. प्रार्थुया. ये देवा विचित्र सक्रमंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगे सरको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. Amen. मोगाविन्यासंगी आम्ही आयल्या संतोषवंतांनी करसोंग बापा तुका वेदी भोंवती आमी समल्या स्तुती गावंक तुची धन्या देवा. मोगाविन्यासंगी आमी आयल्या
आयल्या संतुष्ट वोंटांनी हसून बापा तुका वेदी भोंवती आमी जमल्या स्तुती गावन तुजी धन्यान देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. आमचे रस पातयेवन हेरांची बेपारवा कर्ण गर्वाचें पाताक केल्ल्या हर एका संदर्भा खातीर दूख पावया. कलतें काळीज, कलतें मन आमचें तें आसा कर म्हूण त्या देवा लागीं आमी मागया. हे पवित्रतेन फावो ते परिवांटो घेवच्याक आमची पातकां वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदेदार देवाक आणि तुमकां भावा भयणींनो मुसगुन्या उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आधरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोड अपराध. ह्या बसत भगवान सदांच हांव वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, या प्राचिता काळाच्या संभ्रमान जेजूच्या कस्का मोरणांचे आनी पुन्हा जिवंतपणाचे परबेंत भक्तीन आनी दाबाच्यान वांटो घेवंक आमी तयार जाता. तर पास्क परबेचो पूर्ण फळ संतोषान भोगोवंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. ह्या प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, येया आमी सर्वेस्पराशी वचुया, कित्याक ताणें आमकां पापशिल्ल्यात आनी तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां मार दिल्यात, तो आमचे गाय बांदतलो. 2 दिसां उपरांत तो आमकां नवो जीव दितलो. 3ऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताजे मुखार जियेतल्या वळख करून घेवया. सर्वेस्पराची वळख करून घेवंक मौन लावया. फांते येता तशें तो खरेंच येतलो. पावस भशेन तो येतलो. धरण भिजयतल्या वसंत काळाच्या पावसा परी तो येतलो. सर्वेस्पराची जाप. एफ्रेमा, हांवें तुजे पसत कितें करूं? तुजो मोग सकाळीच्या कुपा सारको, वेगीच ना जातल्या दावा सारको. देखून प्रवाद्या वरवीं हांवें ताजे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें ताका जीवशी मारली. कित्याक म्हजें फर्मण उजवाडा भशेन परजळता. म्हाका जाय मोग न्हय यज्ञ,
देवाची वळख नाही होमबली. देवाचे उतर हे देवाचे देवाचे वडपकार म्हाका सायबो नई बलिदाना म्हाका सायबो नई बलिदाना काकुळदारा देवा मुजी काकुळत कर भोव कणवळ्या देवा मुजे गुन्यांव पुसून खा दू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो म्हाका सायबो नई बलिदाना तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना असल्यार हांव त्यो भेटयतो होम बल्यो ओपून दिल्यारी तुका नाका वय एक कालतें काळीज तेंस देवाक मानवता तें बलिदान दुखेस्त ताणें कालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय म्हाका सायबो नई बलिदाना म्हाका सायबो नई बलिदाना सकळा आमी उबी रावया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बलिदाया वंदन तुका महिमे बलिदाया आज तुमची दर काळजां दारूण करिनाका पूण सर्वेस्पराचे उतर ऐका वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बलिदाया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बलिदाया सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोम्या आपूण नितीवंत म्हणून चिंतून आपणाचे रिक्त पातयो नासलेल्या आनी हेरांची बेपरवा करतल्या तोड्यांक जेजून ही वापार सांगली. एक फावटी दोग जाण मागणी करूंक म्हणून वयर देवाळाक गेले. तांच्या मदलो एकलो फारिजेव आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव नीट उबो रावन आपणे इतल्याक अशें मागणें करी लागलो, देवा हांव ह्या मनशा बरी लुटकार अन्यायगार प्रद्वारी न्ही देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत 1 वांटो फारीक करता. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हरदें बडोवन म्हणलो, देवा म्हजी पातकाची काकुळटकार. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवल्लो जावन आपल्या घरा पाटी गेलो, पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो आनी आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता आमचे ओपसितांव बापा मन आमचे अर्पितांव तुका दन आमचे भेटयतांव तुका कान ए बापा वायन म्हणो तुका भेटोंक सो सात सामच्या कश्टा वावरासो गे तूं
क्रिस्ताच्या रक्ताचो तेंपो जालो गुर्तुजा मोगासो तो sacrifices भेटोंक सो कानगे ए बापा म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रच्या आदावाक सर्वेस्फूर्त मानून घेऊ. देवा आमच्या दयाळ बापा, नितळ जाल्ल्या मनान आनी काळजान तुजे गोट संभ्रमोंक तूं आमकां फावो करताय. वर्सान वर्स पास्काची परब बायल्या दाबाजान संभ्रमतना काळजाचे खरे भक्तीन तुका वंदोवंक आमकां कुरपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासोंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नवीन करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां. फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंदवण्यो दामून तुजी साखरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरणांत असल्या वस्तूंचे दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस्परतो. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. वो सर्गीन तुका सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे. ओ सगळीं तुका जय, ओ सगळीं तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स,
नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या मातसो मेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती आनी ती सोपोती भगवन जुजे भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्षान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवर चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांचे शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती न्ही जावन सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें तें भाग म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काळजादारा सौम्या मोच्या आयला दारू घडू दया.
राखून रावला ती सोन्यान तूं काळजान म्हज्या वर ते प्रकाशान सरीच्या काळजा दारार तुज्या हांव येवन रावता मोगान उलो दिता सर म्हाका वळखाताय दार मोगान उगडताय काळजाक येवन रास हांव करता काळजा दारार सोन्या मोच्या आयला दारू करूंक राखून रावला ती सोन्या तूं काळजान म्हज्या पोरते प्रकाशान सगळीच्या भोगीतो साथ करतो सगृतासो दन्याक राखून रावसो हांव तुमकां सांगतास आस्तित्व आपल्यास आडळते तो दितो काळजा दारार सोन्या म्हज्या आयला दारू काडूंक राखून रावला ती सोन्या तूं काळजान म्हज्या मूर्ती प्रकाशान सरीच्या प्रार्थुया काकुळतुदारा देवा आमच्या बापा या क्रिस्त प्रसादाच्या संस्कारा वरवीं दिसान दीस तूं आमकां दादोशी करताय तो सदां जिव्या बावर्तान आनी काळजाचे करे भक्तीन आमी गेसो कर म्हण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोबे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार का सोमेस्तांक तुमचो थोडो वेळ कुशीक दवरून देवाचें उतर आयकूंक नियाळ करूंक सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूचें आराधन करूंक हांगासर तुमी आयल्यात तुमच्या काळजाक समाधान भोगलें आनी तुमी मागलें मेळ्ळें म्हणच्या संतोशान तुमी पाटी वसशें जावं दी मोरी माय तुमचेर तुमच्या कुटुंबाच्या सहसनाचेर आपले आशिर्वाद घालून दी हेंत जावन आसा म्हजें मागणें तुमकां देव बरें करूं हांवें सांगलें देव कोणाचोय रीणकारी जायना तुमी ताका दिल्ल्या ह्या वेळाक 100 वांट्यांनी तुमकां पाटीन दिवं हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या पाद्रा बसो केरे काट्टे जावन ते आयल्यात मानादेक बाप सुनील वेगास रेक्टर सांत आंतोनीचें पुणशेत आयची रितीर तांणी सोलोवन व्हेला तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा लविना सल्डाना उडपी 1000 रुपये ग्रेटा विल्फ्रेड कार्डोजा मणिपाल 500 रुपये रॉबर्ट डिसोजा काटीपळ्ळा 1000 रुपये परवेल कोर्नेलियो सांतेकट्टे 1000 रुपये तशेंच फ्रँकलिन मिनेजस आनी कुटुंब कालमाडी 500 रुपये तुमकां देव बरें करूं म्हणटा मोरये मायचे आशिर्वाद तुमचेर हांव मागता देखन दिंबी घालया मोरये मायच्या वेलंकणी साहेबणीच्या नव्यान आमी करया तुझ्या भुरग्या पासून
विनती कर वलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनती कर वलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनती ये बो नितळे आऊंकारे बो भगवंत त्रिंदादीन जगचे बो निर्मळ आवय जाऊं ससांत तुका विंसून काढले देवपुता तू गर्भी समावच्या वेळी तुका बगुल्या अधिक वर्ता आनंद उडास करूं तू म्हाका फाव कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तो आनंद परतून तुका दिवंक वा तो आनीक इसड वाडोवंक हांव भोव सड अत्रेता ये दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माय तुझ्या आनंद भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तू म्हाका पाटय तुझ्या देवपुताच्या परमीत काकुटीचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससेच्या आदारार हुंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परता ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पसत विनंती कर देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर न्हयतर म्हाका ती गरजशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नव्यानाक हांव तुज्या लागीं परतून मागता ते सवा ह्या परी आसात बरें काम आनी बरो पाग मेळोवंक काजराचें कार्य बऱ्यान जावंक भुरग्यांनी आवय बापायक मोगान पळोवंक डिप्रेशन पयस वचोंक CA एग्जामान पास जावंक ताप गूण जावंक पडकाणी गूण जावंक गॅस्ट्रीक गूण जावंक गरजगो विकून वचोंक भुरग्यांचें उलोवणें सुडाल जावंक बँक लोन पास जावंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक बरें काम विजा मेळोवंक इंजिनियरींग एग्जाम पास जावंक काम परमनंट जावंक विजा प्रोसेसींग वेगळी जावंक भुरग्यांचें भें पयस वचोंक गांठी दूख गूण जावंक गर्भांतलो सिस्ट गूण जावंक बिझनेस बरें जावंक कुटुंबाच्या सणांक बरी भलायकी मेळोवंक बोरवेलान बरें उदक मेळोवंक आळसाय पयस वचोंक इन्फेक्शन गूण जावंक पांयांत जाल्लो गाय गूण जावंक तकली पडापड गूण जावंक हार्टाची पिडा गूण जावंक गोव बायलेन मोगान जिवंक जाग्याची केस वेगळी इत्यार्थ जावंक आमाल पियोवणें सोडूंक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक हात दूख गूण जावंक पुताक दुबय वचोंक काम मेळोवंक मेडिकल पास जावंक कुटुंबांतलें झगडें मनसता पयस वचोंक बरी सैरीक मेळोवंक कातीची एलर्जी गूण जावंक भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक भुरग्यांनी देवविरांतेन वाडोवंक कामांत प्रमोशन मेळोवंक बरें घर मेळोवंक MBBS शिकप बरें करून शिकोवंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक बाळंतेर बऱ्यान जावंक कामाक बरें मनीस मेळोवंक कॅनडा इज्रायल UK विजा मेळोवंक राग पयस वचोंक पांयांक जाल्लो गाय गूण जावंक पाटदूख गूण जावंक कानदूख गूण जावंक लिवर कॅन्सर गूण जावंक पातक वळखून जिणी बदलूंक वायट संवयो संपूर्ण रितीन सोडूंक रीण फारीक जावंक हातीन धरिल्लें काम पोंताक पावोवंक आल्सार पिडा गूण जावंक किडनी स्टोन गूण जावंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक भुरग्यांनी मोबायल इंटरनेटान पयस रावंक किडनी डायलिसीस बऱ्यान जावंक ब्रेन ट्युमर गूण जावंक शेळ कोंकली ताप गूण जावंक ह्या ते सवांक आमची ते सवां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नव्याना मारिफात तुज्या मध्यस्थीकेंत म्हाका पातयेणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां तुजो दैवीक पूत तुज्या खुशीन आसतना ताणें तुज्या कतवेन काळजान पेटयला सैम व्हरता मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां हे म्हजे मागणे घे ह्या खातीर हांव तुका तुज्या काळजाचे अत्रेक पेटयतां नमान बरी कुरपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या खुशीचें जेसू भाग्यवती मरिये देवाची माये आमच्या गाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन नमान बरी कुरपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या खुशीचें जेसू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी नमान बरी कुरपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैव पॉल तुझ्या कुशीचें जेसो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रिएल बडव्यान पयले फावटी वरत्या मोगान आनी भक्तेन कुरपेन बदलले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुझ्या सर्गीच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परतळीक मोतयां जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंतपर्यांत ती परजळांत वाडून दीत म्हूण आत्रयता. हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जाताना तुका बगल्या व्हरता आनंद खातीर हांव तुजे लागीं परत मागतां. तुजे पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुझ्या मनाक येतळपर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बोरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे थंय पावोंक दी. सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिड्यान कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्याक सोकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून वेगींच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावर्ताच्या बुजोंडदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दायळाय लगामी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं विरमत पावये सोम्या आनी आतली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय आनी राज करताय सशनाच्या सशनाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी सदां काल तुमच्या सवय रावो. आमेन. सोमी तुझे सोपे आसा स्त्रियां भीतर तू सदे स्त्रियां भीतर तू सदे नमन मरिये तुझे भरले सोमी तुझे सोपे आसा स्त्रियां भीतर तू सदे Gabriel बोलव्या संगी भेटताना मांडती सो Gabriel बोलव्या संगी भेटताना मांडती सो स्वीकार नामानं सो नवा आमच्या मोगसो स्वीकार करना आमचो आमच्या मोगसो नमान ओरिती तुते करतो सोमी तुझे सोपे आसा स्त्रियां भीतर तू सदे स्त्रियां भीतर तू सदे सूर्य चंद्रानी तारा गाजतात खोबरेत माये तुझी
आणि तारा गाजतात खोकी पाये तुझी रे सीता गीता गैता माय तुझे गंगा रे सीता गीता गैता माय तुझे गंगा नमानोरी तुरते बदले सोनी तुझे सोते आसा श्रीयादी तू सदे श्रीयादी तू सदे नमानोरी तुरते बदले सोनी तुझे सोते आसा Mukai tuta sole, angkuan mulia shirmati angka. Kaisa, untuk jadi tuci asyikwan. Ama basot inadikar, ama basot inadikar. पुनरुद्धान चलो आमच्या विश्रांती बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.